प्रेस यू जीसस. एक ल्हानशें मागणें करून स्टार्ट करूया. कोंकणी ओके न्हू? इंग्लीश कोंकणी. प्रेज गॉड. मोगलो बापा, ह्या वेळार तुका दिनवासता ह्या आयच्या दिसा पासत ह्या दिसान जें कितें तुवें बरेंपण आमचे पासत येवजिलां ताचे पासत दिसभर आमी तुजो मोग अणभवून आमचीं पावलां मारता. तूं आमचे सांगाता आसताय दर एके घडये मोगला बापा तुका दिनवासता. ह्या वेळारूय तूं आमचे सांगाता आसा. तुजें आसणें आमचे मोदें आसा. तूंच आमकां शिकयताय. तूंच आमकां खंयच्या मार्गार चलोंक जाय तें सांगताय. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तूं आमकां तुजी जाणवाय दिताय. मोगला बापा, हाका लागून काल सांगतान तुका दिनवासता. ह्या वेळार तूं आमचे कडेन उलयताय म्हणून आमी बावर दवरता. जीं उतरां आमी आयकता तीं तुजीं उतरां आनी तुज्या उतरांनी पदवी आसा मोगला बापा. हें आमी मानून घेता. पदवी आसा आमच्या जिवितान नोसरणी हाडूंक, आमच्या जिवितांत बदल हाडूंक, आमच्या जिवितांत सुबावपणी बरेंपण हाडूंक. मोगला बापा, ह्या उतरा खातीर तुका दिनवासता. हें मागणें हांव कोत्तां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. हालेलुया. सगळ्यांच्या जिवितान आमच्या कसले ना कसले त्रास आसतात न्हू. जावं व्हडले जावं धाकटे. धाकटे व्हडले मे बी दर एकल्याक आपल्याच्या जिवितान त्रास आसतात ते व्हडले जाता न्हू. कित्याक आमी म्हणटा एक पाट हॉट सिटार आसता वय न्हू. केबीसीन आसता ते भशेन हॉट सीट. कोण त्रास सोंसता ते तो जाणो जाता कसले आपल्याक कितले त्रास जाता पळय ते वय न्हू. दुसऱ्याक जायते पाटी ते गमना वय. पूण आमच्या दर एकल्याच्या जिवितान कसले ना कसले त्रास आसतात. आतां ते त्रासांतल्यान आमी भायर येवपाक देवाची येवजण काय वो देवाची येवजण आमी त्या त्रासांतल्यान वचोंक, त्या त्रासांतल्यान कितें तरी शिकोंक, त्या त्रासांतल्यान आमी ताका लागीं सरोंक कितें येवजण काय ताजी? कितें दिसता तुमकां? आमकां त्रासांतलीं भायर काडूंक वय. आनीक सगळीं अग्री जातात. त्या त्रासांतल्यान आमी फुडें सरोंक. ओके. तुमकां कितें दिसता? जे त्रास येता जिवितान तातूंत देवाची येवजण कितें? ओके, त्रास धाडटा तो कित्याक ताच्या त्रासांतल्यान आमी शिकोंक जाय आनी जिवितान फुडें वचोंक जाय वय. सो त्रास कोणा कडल्यान येता तो जाल्यार देवा कडल्यान वय. थोडे त्रास देवा कडल्यान, थोडे सैताना कडल्यान. देवा कडल्यान त्रास येना न्हू आमकां. सो जायते फाटी हें दिसता आमकां ओके देवा कडल्यान आयले आसतले त्रास म्हणून. देवान जायते फाटी आमी म्हणटा देवान दिलें देवानूच व्हेलें. जायते फाटी आमी देवाकूच क्वेश्चन करता देवा हें कित्याक म्हज्या जिवितान नोको जावन की अरे ते त्रास देवा कडल्यान येवंक ना. सो देवाक क्वेश्चन कित्याक करया देवा हे त्रास म्हज्या जिवितान कित्याक? जरी तो ताणें धाडूंक ना जाल्यार ताका क्वेश्चनूय करप सारकें न्हू न्हू. कित्याक देवा कडल्यान त्रास येना आमकां. एक तर तें सारकें मनान घालया आमच्या. देवाक नाका आमी जिवितान त्रास कोश्ट सोंसलेले. आमी त्रासांतल्यान गेल्लीं. देवाक नाका खरें पूण त्रास तर येतात वय न्हू. त्रास तर येतात. आनी देवान म्हणलां पासून जे मेरेन तुमी संवसारान आसतल्यात ते मेरेन तुमच्या जिवितान त्रास आसतलेत. सो ते त्रास आतां कित्याक येता काय? देवा कडल्यान येना त्रास ओके. पूण त्रास येतात कित्याक काय? आमी देवा कडल्यान पयस आसता देखून. ओके, सारकें रॉंग आन्सर म्हणिना हांव. सारकें देवा कडल्यान पयस आसता देखून जिवितान त्रास येतात. आतां देवा कडल्यान पयस आसता म्हणजे अशें जाता की देवा कडल्यान पयस आसप म्हणल्यार ताज्यो आज्ञा
ताजे कितें कमांडमेंट्स ताणें आमकां दिल्या, ताच्यो चाली आहा त्यो आमकां खबर नासतना आमी एक रॉंग पावल मारता. तें रॉंग पावल मारलें तातूंतल्यान कॉन्सिक्वन्सीस येता न्हू. जरी तर कितें रॉंग केलें जाल्यार तर रॉंग एक्शनाचे कॉन्सिक्वन्सीस आसता. जायते पाटी देवाची आज्ञा जाणो जावनूय आमी ती इग्नोर कोतात, ताका लागून त्रास येता. वय जायते पाटीन त्रास येता. आमी देवाच्या उतरान आहा, देवाचें उतर शिंकता, त्या देवाच्या उतराक लागून त्रास येता. कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर शिंकता, तेन्ना त्या देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या जिवितांत बरेंपण येता न्हू. पूण सैतानाक नाका त्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां बरेंपण आयिल्लें. तर जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर शिंकता, देवाचें उतर वाचता, तेन्ना तो ते त्रास धाडटा आमकां एक ऑब्स्टेकल घालपाक, एक आडकोड घालपाक, वा आमकां डिस्करेज करपाक देवाचें उतर आयकोना जावंक. कित्याक हांवेनूच खूब पाटी आयकलां, जायते जाण म्हणटात जितलो आपूण सुबेज मिसाक वेता, जितलो आपूण सुबेज प्रेयर करता, तितले त्रास वाडटात, तितल्यो डिफिकल्टीज वाडटात. ओदीक बरो आपूण मिसाकूच वचना, ओदीक बरो आपूण प्रेयरूच करिना. सो हातून पळोवंक गेल्यार आमी जेन्ना कोण मिसाक वता, जेन्ना कोण प्रेयर करता, जेन्ना कोण प्रिचींग आयकता, तेन्ना तें देवाचें उतर कानार पडटा. त्या देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या जिवितांत बरेंपण येवपाक बरेंपण येता. कित्याक तें देवाचें उतर फाटल्या थोड्या क्लासीनी आमी शिकलें देवाचें उतर एक बी म्हणून न्हू. सो तें बरेंपणाचें पीक आमच्या जिवितांत येवंक जाता. पूण सैतान ते त्रास धाडटा कितें करूंक, आमकां डिस्करेज करूंक. आनी जायते जाण आमी नॉको जावन आमकां सारकी समजणी नासतना आमी चिंता जशें म्हणलां ते भाशेन देवा फाटल्यान गेलीं, त्रास येता, सो देवा फाटल्यान वचपाचें बंद करपाचें. आतां जरी तर आमी हें केलें, देवा फाटल्यान वेता, मिसाक वेता, रोजार कोत्ता, प्रिचींग आयकोता, कन्फेशन्स कोत्ता, तेन्ना त्रास येता. आनी त्या त्रासाक लागून आमी बंद कोत्ता हें सगळें करपाचें. आमी जैत कोणाक दिता? सैतानाक. आमी जैत आमच्या तांतयनी काडून सैतानाक दिता न्ही. फाटल्या थोड्या क्लासीनी आमी शिकल्या देवान पदवी कोणाक दिल्या? आमकां दिल्या. आमी आतां कोणा लागीं कॉपरेट कोत्ता ताचेर आमी ती आमकां ऑथॉरिटी दिल्या, आमकां पदवी दिल्या, ती कोणा लागीं कॉपरेट करून आमी एक्सरसायज कोत्ता तें आमचेर आहा. एक तर देवा लागीं कॉपरेट कोत्ता ऑर सैताना लागीं कॉपरेट कोत्ता. तर आतां देवा लागीं कॉपरेट करप म्हणल्यार कितें? आमी कशे भाशेन देवा लागीं कॉपरेट कोत्ता? आमकां ऑथॉरिटी दिल्या देवान, वय सगळीं मानतात न्हू आमकां देवान ऑथॉरिटी दिल्या म्हणून. वय आतां देवान फकत आमकां ऑथॉरिटी दिवंक ना, देवान आमकां जैतूय दिलां. कश त्रास येतात ना म्हणिना. जेजूय तेंच म्हणटा, जे मेरेन तुमी ह्या संवसारान आसतल्यात ते मेरेन कसले ना कसले कोश त्रास येतलेत. पूण ह्या कोश त्रासांचेर जेजू म्हणटा आपणें जैत व्हेलां. कोणें जैत व्हेलां? जेजून व्हेलां न्हू. आनी जेजून जैत व्हेलां तें जैत ताणें आमकां दिलां. वय विक्ट्री. सो जेजून जैत व्हेलां कोश त्रासाचेर तें ताणें आमकां दिलां. आतां आमच्या हातीन आहा जैत जेजून आमकां दिलां, पूण तें आमी जेजू कडेन अग्री जावन तें जैत आमकां आमी ताजेर थीर रावंक जाय न्हू. जैत आमकां दिलां. ओके. आतां आमी जैत ती आमची जी विक्ट्री आहा ती आमी ह्या संवसारार जियेतना अणभवतल्या, एक्सपिरियन्स कोत्तल्या जाल्यार आमकां कित्याची गरज? देवाचें उतर आयकून आनी देवाचें उतर पाळून. पुरो तितलेंच. उतरान कंटिन्यू रावन. ओके करेक्ट. रॉंग म्हणिना, बट आनीक कितें तरी आनीक कित्याची तरी गरज आमकां. आमच्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर उच्चारून. वय
वय वय पूण हातून हें सगलें आहा. देवाचें उतर आयकप, देवाचें उतर पाळप, आमच्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर उलोवप, आमचीं चिंतनां देवाच्या उतराचेर धरप, हांकां सगल्याक एक वस्त घोट बांदून दवरता. सगल्यांक बाराबोर हाडटा आनी तांकां सगल्यांक घोट बांदून दवरता. भावार्थ, भावार्थ, आमचो भावार्थ. ओके, कॅन वी रीड 1 John 5:4? 1 John, the first letter of John, chapter 5, verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Thank you. 5:4. Can you read from AMP? For everyone born of God is victorious and overcomes the world. And this is the victory that has conquered and overcome the world. Our continuing, persistent faith. Thank you, Jesus. So, for everyone born of God, okay? Now, for everyone म्हणटा, everyone म्हणल्यार सगलीं जाणां न्हू, नॉट थोडीं जाणां. आतां देवान जेजून जें जोयत जोडलां तें थोड्याच लोकांक जोडलां ओ सगल्यांक जोडलां? आख्ख्या संवसाराक तें जोयत जोडलां न्हू, आख्ख्या संवसारा पासत तें जोयत जोडलां. जेन्ना तो मेलो तेन्ना तो थोड्याच लोकां पासून मरोंक ना, तो आख्ख्या संवसाराच्या सगल्या मनशाकुलाच्या सोडवणे पासत मेलो. ही डायड फॉर द सॅल्वेशन ऑफ द होल ह्युमन कायंड, नॉट अ स्मॉल ग्रूप, नॉट ओन्ली फॉर वन कंट्री. तो मेलो फकत इज्रायलाच्या लोकां पासत न्ही. जरी तर फकत तो इज्रायल देशाच्या लोकां पासत मेल्लो, आयज ती आमकां सोडवण मेळोवची नाहली. पूण तो मेलो संवसाराच्या सगल्या लोकांचे सोडवणे पासत, फॉर एवरी वन. एंड दीस इज वॉट दॅट स्क्रिप्चर ऑल्सो टेल्स अस. 1 John 5:4. इट स्टार्ट्स बाय सेईंग फॉर एवरी वन बॉर्न ऑफ गॉड. ओके, नाव जेन्ना जेजू मेलो, जेजू पुनर्जिवन जालो, जेन्ना आमी ताचेर भावार्थ दवरता तेन्ना आमकां एक नवो जल्म मेळटा न्हू. वी कॉल इट बॉर्न अगेन. वय, सो जेन्ना आमी जेजूच्या मरणाचेर आनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचेर भावार्थ दवरता तेन्ना आमकां एक नवो जल्म मेळटा. वी बिकम बॉर्न अगेन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू 1 John 5:4 इट सेज फॉर एवरी वन born of God, that is, जेजू क्रिस्तान ताच्या मरणान ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं जाका कोणाक नवो जल्म मेळला इज विक्टोरियस, ताका जोयत मेळला. जाका कोणाक जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं, जेजूच्या मरणा वरवीं आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं नवो जल्म मेळला, ताका जोयत मेळला. आनी तें जोयत कित्याचेर? and overcomes the world. जोयत कित्याचेर? संवसाराचेर. आतां संवसाराचेर जोयत म्हणल्यार जें कितें संवसारान आहा, वायट, कोश्ट, दुयेंस, कसली पिडा, वायट संवयो, हाचेर सगल्याचेर. दॅट इज द वर्ल्ड that scripture is talking about. त्या स्क्रिप्चरान वर्ल्ड म्हणटा, पूण इट्स नॉट वर्ल्ड एज इन अर्थ न्ही, तो आमचो प्लॅनट न्ही, बट त्या वर्ल्डान जें कितें आहा, कोश, त्रास, पिडा, दुयेंसां, वायट संवयो, ताचेर सगल्यांचेर आमकां जेजून जोयत दिलां. हालेलुया. आतां तें जोयत आमी, त्या जोयतान आमी थीर रावपाक कित्याची गरज? And this
is our victory. What it says? And this is the victory. What is the victory? Is that scripture talking about? It says, this is the victory that has conquered and overcome the world, our continuing, persistent faith. तर जें जोयत जेजून आमकां दिलां, हांवें म्हणलां ते भाशेन तें जोयत त्या जोयतान आमी थीर रावता आमच्या भावार्था वरवीं. हालेलुया. बट एक प्रॉब्लम हातून, आमकां जोयत दिलां खरें, आतां त्या जोयतान आमी थीर रावपाक जाय. आमी जोयत मेळून घेवपाक त्रास काडूंक आमकां नाका न्हू. आतां जोयत जेजून आपल्या मोन्ना आपल्या पुनर्जिवणपणा वरवीं ऑलरेडी जोडलेलें आहा आनी तें जोडून आमकां दिलां. He has already earned our victory. He has already earned our salvation and he has given it to us. We don't have to work for it. आमकां तें जोयत मेळून घेवपाक आनीक त्रास नाका. जेजू जे भाशेन मेलो ते भाशेन आमकां मरोंक नाका न्हू. तो मेलो आनी ताज्या मोन्ना वरवीं आमकांय जोयत मेवला. कित्याक ताज्या मोन्नान आमी मेल्या आनी ताज्या पुनर्जिवणपणान आमी परतून जिवी जाल्या. तो आमचो नवो जोल्म. तर आमकां जोयत मेळूंक त्रास करूंक नाका, पूण त्या जोयतान रावपाक, त्या जोयतान थीर रावपाक, तातूंत आमचो भावार्थ आमी उजार करूंक जाय. बट देन हातून येता प्रॉब्लम. कित्याक भावार्थ जेन्ना म्हणलो, भावार्थ आमकां लागता दिसोना त्या वस्तूंचेर विस्वास दवरूंक. आतां ते दिसोना त्या वस्तूंचेर, ते दिसोना म्हणून ते त्रास येतात. हालेलुया. आतां दिसोना त्या वस्तूंचेर भावार्थ दवरप म्हणल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल दिसोना. भावार्थ न्ही कसो दवरपाचो, कित्याक दिसोत ना न्ही आमकां. मागीर आमकां प्रूफ जाय पडटा, वय. आनी जेन्ना आतां आमी प्रूफ सोदूंक वेता तेन्ना आमचो भावार्थ मागीर हालता दोलता, वयर सकयल जाता, वय न्हू. आतां जेजून आमकां प्रूफ दिला काय? ओके, सगळ्यां लागीं एक क्वेश्चन. फोन आहा सगळ्यां कडेन? वय, फोन बंद करात. ओके, त्या फोनाचेर नेटवर्क आहा जाल्यार खबर आहा तुमकां? सगळ्यांच्या फोनाचेर नेटवर्क आहा? वय. आतां हाव यू नो जर तुज्या फोनाचेर नेटवर्क आहा म्हणून? आय कॅनॉट सी एनीथींग. हाव आर यू गेटींग नेटवर्क? फकत सोत मानपाचें फोनाचेर नेटवर्क आहा म्हणून? बेश्टो बाबा दवरला. अरे रिचार्ज केला म्हणटच रेंज मेळोंकूच जाय, ना जाल्यार आमी कॉल सेंटराक फोन मारून मागीर झगडीं करपाची. रिचार्ज केला तर आमी ओके. पूण पळोवपाक मेळना तुमकां. तर बेश्टोच बाबा दवरला. रिचार्ज केला म्हणल्यार रिचार्ज फेलूय जावंक जाता, वय न्हू. कितले फाटी रिचार्ज फेल जायना. तर आतां तुमकां खंय खबर आहा, आतां कॉन्फिडंटली तुमी सांगतात ओके हा रेंज नेटवर्क आहा म्हणून खंय सांगतात तुमी? रिंग तेका लागून हांवें पयलें सांगलां फोन बंद करपाचो म्हणून. प्रेज गॉड. आतां जे नेटवर्काचे ते रेंजीचे आमकां ते टॅक्निकली पळोवपाक गेल्यार ते नेटवर्क टावर एक एक कडेन आसता, पूण त्या टावरांतल्यान आमच्या फोनाक नेटवर्क मेळपाक कसलें तरी कनेक्शन जाय न्ही. आतां त्या टावरांतल्यान आमच्या फोना कडेन त्यो नेटवर्काच्यो वेव्स आसतात थ्रू दी एअर, वय. सो त्यो आमकां पळोवपाक मेळना, वय. आमच्या दोळ्यांनी दिसता त्यो आमकां. टावर दिसता, आमचो फोन दिसता, पूण दोनाय मदें त्यो वेव्स आसता त्यो दिसना, वय. पूण तरी पूण आमकां खबर आसता आमच्या मोबायलाक रेंज आहा वो ना ती. आमकां गमता कित्याक त्या मोबायलाचेर पयलें म्हणटच आमकां ते बाज दिसतात, वय. आतां ते आमकां त्यो वेव्स दिसना जायत, पूण त्या वेव्सांचो आमचे लागीं एक एविडन्स आहा. ते बाज दिसता पळय ते, वय न्हू. ते बाज पयले म्हणटच आमकां गमता रेंज आहा.
खंयसर सुबेज रेंज आहा खंयसर उणी आहा गमता न्ही आमकां. सो ते बाज जावन आहा एविडन्स. आतां जेन्ना आमी भावार धरूंक जाय दिसोना त्या वस्तूंचेर थंयसरूय सेम प्रिंसिपल लागता. दिसोना त्यो वस्तू म्हणल्यार जे स्पिरिच्युअल वर्ल्डान आहा आमचें हिलींग आमचें बरेंपण आमची भलायकी आमच्या फॅमिलीन बरी रिलेशन्स आमचें सगळें आमच्यो गरजो फावो जाल्या त्यो सगळें स्पिरिच्युअल रियाल्मान देवान सगळें आमकां दिल्लें आहा. पूण तें आमकां प्रॉब्लम येता कित्याक आमकां तें दोळ्यांनी पळोवंक मेळना. वय सो त्यो वेव्स कह्यो दोळ्यांनी दिसना. पूण देवान आमकां एक एविडन्सूय दिला न्हू. वय देवान आमकां एक एविडन्सूय दिला. तें एविडन्स देवाचें उतर. आतां जेन्ना आमकां भावार धरूंक जाय दिसना त्या वस्तूंचेर तो आमी पयलें वचोन कितें करूंक जाय एविडन्साक पळोवपाक जाय. कित्याक एविडन्साक पयलें मागीर आमकां गमतलें न्ही स्पिरिच्युअल वर्ल्डान कितें आहा पळय तें. वय अग्री जातात सगळीं. वय न्हू. जें दिसना तें स्पिरिच्युअल वर्ल्डान आहा तें आमकां दिसना. पूण ताजेर आमी भावार धरूंक जाता त्यो एविडन्स जो आमकां मेवता तो पळोवन. आनी एविडन्स जावन आसा देवाचें उतर. हालेलुया. पूण हाजेर आनीक एक प्रॉब्लम आहा. स्पिरिच्युअल वर्ल्डान सगळें सारकें आहा. ओके. देवाच्या उतरान आमकां एविडन्सूय आहा. ओके. पूण जायते फावटी जेन्ना सिट्युएशन येता त्या सिट्युएशनान आमी म्हणटा आमकां ते रेंजीच्यो वेव्सूय पळोवपाक जाय म्हणून. जे मेरेन आमी त्यो वेव्स पळयना ते मेरेन आमी बिलीव करिना. जे मेरेन आमी ती आमची पेकोवणी आमचे कुडीन अणभवना ते मेरेन आमी बिलीव करिना. जे मेरेन आमी आमचें पयशांचे बाबतीन बेसांव पळयना ते मेरेन आमी बिलीव करिना. जाता न्हू. आमकां सिस्टम खबर आहा. स्पिरिच्युअल वर्ल्डान देवान सगळें फावो केलां. देवाच्या उतरान आमकां एविडन्सूय आहा. पूण आमकां जाय पळोवपाक भावार धरच्या पयलीं पळोवपाक. So you are saying you are old? Yeah, because that's when those brains start overpowering, our senses start overpowering. Hallelujah. Yes. Yeah. So the faith or the belief of the child is stronger. Yeah. Now Jesus also calls us to be like children. But we insist on being adults, saying, I am very rational. हांव म्हजी डिसिजनां सारकीं ठीक ठाक घेता. म्हाका सगळें इन्फॉर्मेशन जाय म्हजीं डिसिजनां घेवपाक. आनी ताका लागून तें आमकां जाता जे मेरेन आमी पळयना ते मेरेन आमी विस्वास दवरिना. आतां बायबलानूय एकलो हल्लो आहलो. खबर आहा तुमकां कोण तो? ताणें म्हणलेलें जे मेरेन आपूण पळयना ते मेरेन आपूण विस्वास दवरचो ना. वय आतां थॉमस कोण आहलो? अपोस्टल आहलो न्हू. जेजू बाराबर सगळोगोच सांगाता आसतालो. जेजून जी मिनिस्ट्री केली जांकां कोणाक हिलींग दिलें कसलीं मिरेकलां केलीं ती थॉमसान सगळीं पळयलीं. वय जेजू कडल्यान खूद ताणें पर्सनली शिकवण घेतलेली. वय तोरी पूण तो म्हणटा जेन्ना लेट्स गो टू जॉन 20. Let's read about Thomas. John 20. John 20, see from verse 1. Now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb. One sec.
ओके जॉन 20 जोरी थर फ्रॉम वर्स 1 आमी वाचलें वर्स 1 स्टार्ट जाता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची खबर सांगता आमकां जेजू पुनर्जीवन जालो मेरी मॅगदलेन जेजूच्या फोंडा कडेन गेली पूण तिका फोंड रितो मेवलो आनी मागीर आंच बडयोन येवन सांगलें मेरी मॅगदलेनाक जाका तूं सोदताय तो हांगासर ना तो आतां पुनर्जीवन जाला सो जेन्ना मेरी मॅगदलेनान तें पळयलें ती धांवून गेली जंयसर शीस आसलें पळय थिंगासर आनी सगल्यांक थिंगासर सांगलें आतां ती जेन्ना धांवून गेली आनी सगल्या शिसांक सांगलें त्या शिसां मदें थॉमस नाहल्लो त्या शिसां मदें थॉमस नाहल्लो खंयसर गेल्लो आमकां खबर ना पूण तो थिंगासर त्या वेळार नाहल्लो जेन्ना तो परत येता तेन्ना हेर शीस हातून इतलेंच न्हू मेरी मॅगदलेन वचोन सगल्या शिसांक सांगता आनी थोड्या वेळान जेजू खूद शिसांक दिसता जेजू दिसलो तेन्ना पासून थॉमस तांचे बराबर नाहल्लो तो कुशीन नाहल्लो आतां जेजू खूद येवन शिसांक दिसती पडला न्हू जेन्ना थॉमस परतून येता तेन्ना शीस थॉमसाक सांगता तूं नाहल्लोय पळय तेन्ना जेजू येवन आमकां भेटलो जेजून आमकां भेट केली हातून आतां थॉमस कितें म्हणटा तें वाचया फ्रॉम वर्स 30 no 1 second 24 yeah John 20:24 yeah But Thomas, one of the 12, the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples kept telling him, "We have seen the Lord." But he said to them, one sec so like I said थॉमस तांचे बराबर नाहल्लो ओके पूण जेन्ना परत तो आयलो तेन्ना शिसांनी थॉमसाक सांगलें आमी जेजूक पळयला ओके पूण जेन्ना आमी बायबल वाचता रीड 25 दे So the other disciples kept telling him हाचो मिनींग कितें kept telling बायबल म्हणटा they told him or they kept telling him they kept telling him meaning they repeated it now why was there a need for them to repeat it because it would have been like this तांणी थॉमसाक सांगलें आमी जेजूक पळयला आनी ते खूब खुशाल आसतले न्हू ते आरे तांचो जेजू मेला तो तांकां खबर आहा पूण आतां जेजू पुनर्जीवन जाला ही कितली खुशेची खबर आनीक इमॅजीन न्हू आमचोच कोण फॅमिली मेंबर जरी मेल्लो आहा आमी ताका पळयला मेला तो कितले त्रास ताणें सोंसल्या ते आमी सगल्यांनी पळयल्या पूण मेल्या उपरांत जरी तो फॅमिली मेंबर आमकां परत दिसत आमकां कितली खुशालकाय जातली सेम खुशालकाय वो ताजेकीन वरती खुशालकाय शिसांक जाले आसतली जेन्ना तांणी जेजूक पळयलो वय पूण बायबल म्हणटा दे केप्ट टेलिंग थॉमस सो दॅट मिन्स थॉमस kept refusing to believe because जरी तर आमी कोण वचोन सांगता आमी कोणाक तरी पळयला ओके परत परत सांगपाची गरज केन्ना येता जेन्ना तो मनीस आमकां बिलीव करिना पळय तेन्ना न्हू वय तो तेन्नाच आमकां परत परत सांगपाची गरज येता आरे ना रे हांवें पळयलां रे तेका तूं सोत कित्याक मानिनाय हांवें पळयलां अहें जाल्लें तहें जाल्लें ताणें हें म्हणलें हांवें तें म्हणलें परत परत सांगपाची गरज येता न्ही जेन्ना तो दुसरो मनीस बिलीव करिना पळय तेन्ना वय तेन्ना थॉमस कितें म्हणटा थॉमस म्हणून तांकां ह्या शिसांक सांगता "Unless I see his hands, जे मेरेन आपूण ताजे हात पळयना the marks of the nails, ताज्या गाव्यांनी खिळ्यांचे ताजे जे मेरेन ताजे गावे आपूण पळयना and put my finger into the nail, आनी त्या खिळ्यांच्या बुराकांनी खिळ्यांच्या जाग्यार आपल्याची बोटां घालिना and put my hand into his side, आनी म्हजो हात ताजे कुशीन जी बालो तोपून चिरलेली थिंगासर घालिना I will never believe." आय विल नेवर बिलीव
ते मेरेन जे मेरेन आपूण ताजे हात पोवन ताज्या हातांच्या गाव्यांनी म्हजें बोट घालिना ताजे कुशीन म्हजो हात घालिना ते मेरेन हांव सोत मानचो ना. तो आपल्याच्या तोंडांनी तो म्हणटा हांव सोत मानचो ना. दुसऱ्या उतरांनी सांगूंक गेल्यार जे मेरेन आपूण पळयना म्हज्या दोळ्यांनी म्हज्या हातींनी फील करून घेना ते मेरेन हांव सोत मानचो ना. हालेलुया. आतां आमी जाणो थॉमसान हें म्हणल्या उपरांत जेजू ताका दिश्टी पडलो. आतां जेजून दिश्टी पडोन थॉमसाक अप्रिशिएट केलो म्हणून थॉमस तूं म्हजो कितलो मोग कोत्ताय. हांव जाणो तुका म्हाका फील करूंक जाय म्हणून म्हाका वेंग मारूंक जाय म्हणून ताकाच लागून तूं म्हाका सोदतालोय की हांव हांगासर आयलां. सो जेजून ताका अप्रिशिएट केलो. वय ना. ओके लेट्स सी वॉट जीसस सेड. ओके लेट्स गो हेड. 8 days later, his disciples were again inside the house. 8 दिसां उपरांत शीस परतून त्या जाग्यार जमलेले असले And Thomas was with them. आनी हे पाटी थॉमसूय तांचे बरोबर आसलो. Jesus came, जेजू आयलो though the doors had been barred, and stood among them and said, दारां बंद आसलेलीं खरीं पूण तरी पूण जेजू भितर आयलो आनी जेजू उलयलो. Peace to you. शांती तुमकां. Then he said to Thomas, reach here with your finger, and see my hands, and put out your hand, and place it in my side. प्रेज गॉड. सो जेजू दारां बंद आसलेलीं खरीं पूण जेजू ते जमलेले आसलेले थिंगासर भितर सरता आनी कोणा लागीं उलोवंक लागता. थॉमसा लागीं. आनी थॉमसाक कितें म्हणटा जें तूं करूंक सोदतालोय घे आपूण तुजे फुडल्यान उबो आसा तूं तें कर. Do not be unbelieving, डू नॉट बी अनबिलिवींग बट स्टॉप डावटींग एंड बिलीव. आतां थॉमसान म्हणोंक जातालें न्हू अरे आपूण प्रूफ मागता. प्रूफ एक पाट मेळलो मागीर तो कोणें आनीक रिफ्यूट करूंक जायना. प्रूफ आमकां फायनल न्हू. वय प्रूफ मेळलो ताजे उपरांत आनी कितें आहा केस रेस्टेड म्हणोंक जाता. सो थॉमस एके भशेन प्रूफ मागता. पूण थॉमस जेन्ना प्रूफ मागता ताचे प्रूफ मागता ताजे फाटल्यान भावार्थ आहा वो अनभावार्थ आहा. देवाच्या राज्यान जेन्ना आमी प्रूफ मागता तेन्ना तातूंतल्यान आमी आमचो भावार्थ दाखयता वो अनभावार्थ दाखयता. अनभावार्थ दाखयता. बिकॉज जरी तर आमी प्रूफ मागता तेन्ना आमी म्हणटा जरी तर दर्या देवाच्या उतराचेर आमी प्रूफ मागता तेन्ना आमी कितें म्हणटा देवाच्या उतराचेर आमी विस्वास दवरिना. ताका लागून तो जाता अनभावार्थ. जेन्ना आमी म्हणटा जे मेरेन आमी पळयना जे मेरेन आमी फील करिना जे मेरेन आमी जी पेकोवणी आमी मागता ती आमचे कुडीन फील करिना ते मेरेन आमी भावार्थ दवरची ना. आमी कितें म्हणटा आमी प्रूफ मागता न्ही. आतां तुमी इमॅजीन करात तुमी वचोन तुमच्या घरच्यांक कितें तरी सांगलें वय आनी ती म्हणटा आपूण तुजेर बिलीव करिना प्रूफ दी जाल्यार बरें दिसतलें आमकां ना न्हू. आरे तुका म्हज्या उतराचेर विस्वास ना अशें मनान येता न्हू. सेम वस्त जेन्ना आमी प्रूफ मागता तेन्ना आमी देवाक म्हणटा आमकां प्रूफ दी. आमकां तुज्या उतराचेर विस्वास ना तुज्या उतराचेर भावार्थ ना. सेम थॉमस कोत्ता न्हू. थॉमस कोत्ता ताका शिंकोण हाल्ली शिंकोण नासलेली खंय न्हू थॉमसाक शिंकोण आसलेली पूण तरी पूण तो प्रूफ मागूंक येता. तेन्ना जेजू ताका म्हणटा previous what Jesus says to him after that do not be unbelieving. भावार्थ नासलोलो जायना काय. डावट करपाचो बंद कर आनी त्या डावटाच्या जाग्यार तुजो भावार्थ उजार कर. हालेलुया. मागीर म्हणटा आतां जेजू म्हणटा पळय भावार्थ नासलोलो जायना काय
भावार्थ नासलेलो आमी जेन्ना जाता तेन्ना कितें चड वेट घेता दुबाव डावट. एक तर भावार्थ आहा नाजाल्यार डावट आहा, दोनूय एके पावटी आसूंक जायना न्हू. जेन्ना भावार्थ हेवी जाता तेन्ना डावट लायट जाता, वय. जेन्ना डावट हेवी जाता तेन्ना भावार्थ लायट जाता. दोनूय लेवलाचेर आसूंक जायना न्हू. सो जेजू म्हणटा भावार्थ नासलेलो जायना काय, प्रूफ मागिना काय, पूण तुजो डावट कुशीन काड आनी तुजो भावार्थ उजार कर. ओके, प्रेज गॉड. Thomas answered him, My Lord and my God. म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या दोनया. Jesus said to him, आनी हाका परतीपाळ करून जेजू म्हणटा, Because you have seen me, बिकॉज यू हॅव सीन मी, तुवें म्हाका पळयलाय देखून do you now believe? तूं आतां स्वत मानताय. Blessed, happy, spiritually secure, and favored by God are they who did not see me and yet believed in me. तुवें म्हाका, जेजू म्हणटा थॉमसाक, तुवें म्हाका पळयलाय देखून तुवें आतां भावार दवरलाय. पूण जीं पळयना जावन भावार दवरता तीं सुभागी. वय न्हू जेजूची उतरां. सो जेजू हांगासर स्ट्रेस कोता, प्रूफ आमी मागता तो नाका, तो पयस करूंक. कित्याक जेजू म्हणटा जीं कोण पळय नासतनाय भावार दवरतात, प्रूफ मागी नासतनाय भावार दवरतात, तीं सुभागी. तांकां बेसांव फावो जाता. जेन्ना कित्याक आमी कितें म्हणटा, तेन्ना आमचो जेन्ना पळयना आमी, दिसना आमकां, पूण प्रूफ मागी नासतना लेगून आमी भावार दवरता, तेन्ना आमी देवाक म्हणटा, देवा आमकां आनी कांय नाका, प्रूफ नाका, तुवें म्हणलाय न्हू, तुज्या उतराचेर हांव स्वत मानतां. बिकॉज देवाक सगळ्यांकीन व्हरतें कितें, ताचें उतर. देव आपल्याचें उतर मोडिना न्हू. आमी पासून म्हणटा तुवें पळय आं, कोणा लागीं उलयतना, ओके, खंयलो अग्रिमेंट केलो, एवरी टायम आमी कॉन्ट्रॅक्ट सायन करिना न्हू, पळय आं उतर दिलाय तुवें, वय. आनी त्या उतराचेर आमी कसलें तरी ट्रान्जॅक्शन करता, वय न्हू. अशेंच देवान आमकां उतर दिलां. आतां आमी आमचें उतर जायते पाटी मोडूंक जाता, वय न्हू. पूण देव आपल्याचें उतर केन्नाच मोडचो ना. बिकॉज देव म्हणटा आपल्याचें उतर आनी आपूण दोशी न्हू, आपल्याचें उतर आनी आपूण दोगूय एक. सो देव आपल्याचें उतर केन्ना मोडूंक वेचो ना. जेन्ना आमी प्रूफ नासतना, दिसो नासतना पासून भावार दवरता, तेन्ना आमी देवाक म्हणटा, देवा फकत तुजें उतर आमकां पुरो, तुवें उतर दिलाय न्ही, तूं तुजें उतर दवरतलोय म्हूण म्हाका भावार्थ आहा. सो तें आमी आमचो भावार्थ देवाक उचारता, देवाच्या उतराचेर. असलो भावार्थ देवाक मानता. कित्याक जोरी तर कोण प्रूफ मागता थॉमसा भाशेन, तेन्ना तो म्हणटा तुजो भावार्थ उणो पासून न्ही म्हणिना. गॉस्पेलांनी जेन्ना आमी वाचता तेन्ना खूब पाटी मेवता आमकां जेजू म्हणटा, ओ यू ऑफ लिटल फेथ, उण्या भावार्थाचो. जायते पाटी म्हणटा तो शिसाक म्हणटा, जेन्ना शीस भावार्थान वयर खाला जाता तेन्ना म्हणटा, ओ यू ऑफ लिटल फेथ, कित्याक तुमी उण्या भावार्थाचे जाल्यात. पूण हांगा जर थॉमसाक तो म्हणटा भावार्थ नासलोलो तूं जायना काय. हालेलुया. आतां तो जेजू कितें म्हणटा आमकां, जीं कोण पळयनात आनी तरी पूण भावार दवरतात तीं सुभागी. जीं कोण प्रूफ मागिनात, जीं कोण डावट करिनात, पूण भावार दवरतात तीं सुभागी. जीं आपल्याच्या उतराक सगळ्यांक व्हरतो जागो दिता, सगळ्यांकीन उंचलो पयलो जागो दिता, तीं सुभागी. असलो भावार्थ उजार करूंक जेजू आमकां आपयता, वय. आतां जेजू आमकां कांयच सांगचो ना जें आमच्यांनी करूंक जायना, वय न्हू. जें कितें आमकां करूंकूच जायना तें करूंक आमकां जेजू केन्नाच सांगचो ना न्हू, वय. सारकें अग्री जातात सगळीं. जीसस वील नेवर टेल अस टू डू समथींग दॅट वी आर नॉट एबल टू डू, वी वोंट बी एबल टू डू. करेक्ट, अग्री. सो जोरी तर जेजू आमकां आपयता दिसो नासतना पासून भावात दवरूंक, जाल्यार हातून क्लियर जाता दिसो नासतना भावार दवरूंक पॉसिबल आहा म्हणून.
तें आमच्यांनी करूंक जाता म्हणून. वय अग्री जातात. सो दर एकल्यान आमकां दिसोन आसतना भावार दवरूंक पॉसिबल. वय दिसोन आसतना भावार दवरूंक पॉसिबल आमकां. जेजूचें उतर तातूंत न्ही, जेजूचें उतर गोड दवरूंक जाय. वय वय तातूंत थोडे स्टेप्स आहा. आय गेट टू दॅट. ओके. पूण फर्स्ट ऑफ ऑल आय वॉन्ट टू एस्टॅब्लीश इट इज पॉसिबल. आमच्यांनी कोणेंच म्हणूंक जायना की तें ताका करूंक जाता आसलें म्हाका जायना. सगल्यांक भावार तुजार करूंक शक्ती दिल्या न्हू. वय कोणाकूच अहें ना की ओके ताजो भावार तोडलो म्हजो भावार तुणो ना. जेजून वयर सकयल तागडी मेजून ताका सुबेज माप घाल्ले म्हाका उणें माप घाल्लें कोणाक करूंक ना. जो भावार्थ तुवें उजार केलाय तुजो भावार्थ ह्या लेवलार आहा जाल्यार म्हजोय भावार्थ त्या लेवलार उजार करूंक जाता म्हज्यान. सॉरी. Now, if you say it is difficult, you with your own mouth are confessing that it is difficult. Was it difficult for David to fight Goliath? He won the battle because he had skill. He did not win the battle because he had skill. Okay, we'll learn about that later. Okay, but if we are saying it is difficult, then we are confessing the problem. We are magnifying the problem. We are magnifying the mountain. Okay, we'll get to that after some time. Okay, but it is possible for all of us to believe without seeing. If it was not possible, Jesus would not have asked us to do it. Praise God. Now let's learn how to do that. Okay, जोरी तोर दिसोन आसतना भावार्थ दवरूंक जेजू आमकां आपयता जाल्यार दिसोन आसतना भावार्थ कसो दवरूंक जाता तें शिंकया. ओके, प्रेज गॉड. हातून आतां कोणाची खबर केल्या आमी थॉमसाची. आतां थॉमसाक जायते फावटी आमी म्हणटा द डावटींग थॉमस न्हू बिकॉज ऑफ दीस एपिसोड ओनली वॉट एवर ही डीड. ह्या कित्याक ताणें म्हणलें आपूण आपल्याक दिसोन आसतना आपूण भावार दोतचो ना, आपूण पयल्या बगर आपूण भावार दोतचो ना, आपूण स्वत मानचो ना. ताका लागून जायते फावटी थॉमसाक म्हणटा द डावटींग थॉमस. ओके, पूण बायबलान आनीक एक मनीस आहा जाका म्हणटा आमी द फादर ऑफ फेथ. कोण तो? हू इज द फादर ऑफ फेथ? आतां फादर ऑफ फेथ म्हणल्यार पळयात तुमी केदो व्हडलो मान पळय तो. वय न्हू. द फादर ऑफ फेथ म्हणटा ताका सारको उंचल्या पावंड्यार दवरता आमी न्हू. द फादर ऑफ फेथ. वेन वी कॉल समबडी द फादर ऑफ फेथ वी से ही इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हॅविंग faith. Hallelujah. So let's learn from Abraham, because if he was called the father of faith, how did he exercise his faith? ताणे आपलो भावार्थ कसो उजार केलो तो पळोवया. ओके, आतां एब्राहमाची खबर सगळी आमी जाणो. वय तो आपल्याचें सुसेगाद जिवीत जियेतालो. फॅमिली हाडली, माय पाय हाडली, बायल हाडली, फकत नाहाडली ती भुरगीं. सगळी गिरेस्तकाय हाडली, भाट बेस हाडलें, जानवरां मनजाती त्या टायमार पाळटाल्यो त्यो सगल्यो भरून हाडल्यो, फकत नाहाडले ते ताका एक पूत. ओके, आतां हातून देव येता आनी ताका सांगता आपूण तुका खूब राष्ट्रांचो बापूय करतलो. ही देवाची ताका एक प्रॉमीस आसलो न्ही. देवान ताका एक घेवन प्रॉमीस केलो, आय विल मेक यू द फादर ऑफ मेनी नेशन्स. नॉट वन नेशन. गॉड डिड नॉट से ओके आय विल गिव यू वन सन. गॉड डायरेक्टली सेड आय विल मेक यू द फादर ऑफ मेनी नेशन्स. ओके, that was a promise that Abraham had received. Now there were other things that God also asked him to do. First thing that God asked him to do is in Genesis chapter 12. First of all, God tells him, you leave your father's house and you come out and you go to the land which I will show you. तुज्या घरांतलो तूं भायर सर आनी आपूण दाखयता त्या जाग्यार तूं वच. That's the first thing that God asked him to do. Okay? Genesis 12. वाची now
पूण तुमच्यांनी घरा वचून तो आख्खो चॅप्टर वाचूंक जाता. जेनेसीस 12. तर देव पयले सुवातेर अब्राहमाक ताचें नांव तेन्ना चेंज करूंक नाहलें. लेटर ऑन देवान अब्राहमाक म्हणलें तुजें नांव आतां अब्राम न्हू पूण अब्राहाम. ओके, पयले सुवातेर तुजें घर सोड, भायर सर, आपूण दाखयता त्या जाग्यार तूं वच. मागीर म्हणपाक लागलो देव ओके तुजें नांवूच चेंज कर. अब्राम तुजें नांव आहलें तें आतां तूं अब्राहाम म्हण कर. अब्राहाम म्हणून कित्याक नांव चेंज करूंक लायलें? अब्राहाम म्हणून कित्याक नांव चेंज करूंक लायलें? दुसऱ्या गांवांत वयतालें हां सो दुसरें नांव जाय जालें ना. कित्याक अब्राहाम नांवांचोच मिनींग आहलो जायत्या राष्ट्रांचो बापूय. प्रॉमीस कितें आहली? आपूण तुका जायत्या राष्ट्रांचो बापूय करतलो. मागीर तो म्हणटा आपणे जायत्या राष्ट्रांचो तुका बापूय केला. अब्राहमाक पूत मेळोंक नाहलो खरो पूण देव म्हणटा जायत्या राष्ट्रांचो आपणे तुका बापूय केला. बिकॉज देवाचे सायडींतल्यान देवान आपणें जें उलयल्लें तें आपणें फुलफील केलें, तें आपणें काबार केलें. देव म्हणटा आपणें तुका जायत्या राष्ट्रांचो बापूय केला. ओके, आतां जरी तर देव म्हणटा आपणें तुका जायत्या राष्ट्रांचो बापूय केला तर तुजें नांवूय चेंज करया न्हू. तुजें नांव जावनी ह्या घडयेच्यान अब्राहाम. कित्याक त्या अब्राहाम नांवांचोच मिनींग जावन आहलो जायत्या राष्ट्रांचो बापूय. आतां उगडास धरात हें सगळें जेन्ना अब्राहाम करता, आपल्या घरांतलो भायर सरता, आपल्याचें नांव चेंज करता, तेन्ना पासून ताका पूत फावो जावंक नाहलो. तरी म्हूण तो वेता आनी देव जें कितें सांगता तें करता. देव जें कितें सांगता तें फॉलो करता. हालेलुया. आतां yes. I think in Hebrew, in one of the ancient languages, has to be Hebrew mostly. Praise God. तर आतां जरी तर देव म्हणटा फकत ताचे लागीं अब्राहमा लागीं कितें प्रूफ आहलो ना न्हू, फकत आहलें देवाचें उतर. आतां त्या देवाच्या उतराचेर ताणें भावार धरून फर्स्ट ऑफ ऑल आपलें घर सोडून दुसऱ्या परक्या गांवांत गेलो. ताका खबर नाहली खंय वता पळय तो, थिंगासरलो तो गांव कसलो पळय तो, थिंगासर आपल्याक रावपाक कसलें घर आसतलें, आपल्याच्या घरान काम करपाक कसलो लोक आसतलो, सरभोंवतणी खलो कांय खबर नाहली ताका. फकत देवाचें उतर एक आसलें हे तुज्या घरांतलो तूं भायर सर आनी आपूण दाखयता त्या जाग्यार वच. तर फर्स्ट ऑफ ऑल मेन जेन्ना आमी म्हणटा अब्राहमान आपल्याचो भावार्थ उजार केलो, भावार्थ how do we say expressed or exercised his faith? भावार्थ आपलो वेव्हारांत घातलो. Okay, anyway, you all understood, no? Put it into practice. That is in English, I want in Konkani. Okay, भावार्थ जेन्ना आपल्याचो वेव्हारांत घातलो तेन्ना ताचे लागीं प्रूफ नाहलो. थॉमस एके वाटेन पळय कंपेर करात. आतां थॉमसाक विसरो नाका, हांगा कंपेर करात थॉमसाक आनी एब्राहमाक. ओके, थॉमस म्हणटा आपल्याक प्रूफ जाय, ते मेरेन आपूण बिलीव करचो ना. पूण हांगासर एब्राहम आहा दुसरे वाटेन. एब्राहम म्हणटा फकत तुजें उतर पुरो आमकां, आपल्याक तूं म्हाका सांगताय म्हज्या घरांतलो भायर सर, आपूण भायर सरता आनी तूं दाखयता जाग्यार वेता. तूं म्हजें नांव म्हाका चेंज करूंक लायताय, फकत तुजें उतर पुरो म्हाका, आपूण म्हजें नांव चेंज करता. ओके, तर एब्राहमाच्या भावार्थाचो बेस कितें जावन आहलो? एब्राहमाचो भावार्थ कित्याचेर दवरलेलो आहलो? फकत देवाच्या उतराचेर. फकत ताणें व्हडलें सायन्स मागूंक ना, सेंग ओके तूं म्हाका सांगताय न्हू अमकें अमकें जाता म्हणून प्रूफ दी पयलो म्हाका. तेन्नाच आपूण बिलीव ना. एब्राहमान कांय प्रूफ बी मागूंक ना, फकत म्हणपा लागलो तुजें उतर आपल्याक सांगता उमकें कर म्हणून आपूण तें पाळटा. तर एब्राहमाच्या भावार्थाचो बेस जावन आहलो, फावंडेशन जावन आहलें फकत देवाचें उतर. ओके, नाव आतां देवाचें उतर आहलें. एब्राहम आपलें घर सोडून भायर गेलो, नांव बदललें,
आतां ताका जेन्ना प्रॉमीस मेळ्ळी तें आमी जाणो तो खूब वर्सांचो पिरायेन आहलो तेन्ना मेळ्ळी. कितल्या वर्सांच्या पिरायेर ताका प्रॉमीस मेळ्ळी? 20? नो. वेन ही वॉज 75 वर्सांचो जो आहलो तो तेन्ना ताका प्रॉमीस मेळ्ळी ती. तेन्ना ताका देवान सांगलें तुज्या घरांतलो भायर सर म्हणून. आनी जेन्ना आयझॅक ताचो पूत ताका फावो जालो तेन्ना तो आहलो 100 वर्सांचो. सो 25 वर्सां एब्राहेम देवाच्या उतराचेर थीर रावलो. ओके. ना आतां हांव म्हणोंक सोदिना की जें तुमी उतर घेतलां आनी तुमी उतर सोत मानतात ताजेर 25 वर्सां तुमकां थीर रावचें पडटलें म्हणून. हांव म्हणोंक सोदिना. ओके. टायम लायन ना, फॉर्मुला न्ही तो की उरतलीं इतलीं वर्सां आमी थीर रावपाक जाय ताजे उपरांतूच आमकां ते उतराचो फळ मेळटलें ना. ओके. पूण ह्या 25 वर्सांनी एब्राहेम देवाच्या उतराचेर थीर रावलो आनी देवा बाराबर आपलो सांगात आपलें रिलेशनशीप घट केलें. ओके. तेन्ना ताच्याय जिवितांत जायते वयर सकयल खोश त्रास येयले. ओके. जायत्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ताका येयल्यो डावट करपाक. ओके. पूण ताणें तो डावट सदांच पयस दवरलो आनी त्या देवाच्या उतराक आपल्या जिवितांत सगल्यांकीन वयलो जागो दिलो. सगल्यांकीन सुबेज वॅल्यू, सगल्यांकीन सुबेज इम्पॉर्टन्स एब्राहेमान त्या देवाच्या उतराक दिलें. जरी तर ताणें तें इम्पॉर्टन्स देवाच्या उतराक दिवंक नाहलें जाल्यार ताका हीं सगलीं एक्शनां करूंक जावचें नाहलें न्हू. जें देव कितें सांगता तें करूंक जावचें नाहलें न्हू ताका. बिकॉज इमॅजीन करात 75 वर्सांचो ऑलरेडी उंचले पिरायेर पावला तेन्ना तूं म्हाका सांगताय म्हजें घर सोडून भायर वच म्हणून. तेन्ना तूं सांगताय म्हजें नांव आतां 75 वर्सांक सगळीं जाणां म्हाका वळखतात एका नांवान. आतां तूं सांगताय म्हाका दुसरें नांव घे म्हणून. डिफिकल्ट न्हू. तेन्ना तरी पूण आमच्यो आतां सगल्यो फॉर्मेलिटीज लागतल्यो त्यो नाहल्यो आसतल्यो. तरी पूण डिफिकल्ट जातलें आहलें दुसऱ्या गांवांत वचोंक, दुसरें नांव घेवपाक. वय तरी पूण हें ताका करूंक जालें कित्याक ताज्या जिवितांत ताणें देवाच्या उतराक सगल्यांकीन व्हडलो जागो दिलो. सगल्यांकीन पयलो जागो, सगल्यांकीन सुबेज इम्पॉर्टन्स दिलें देवाच्या उतराक. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी देवाचें उतर वेव्हारांत घालूंक सोदता तेन्ना फर्स्ट ऑफ ऑल ते देवाच्या उतराक इम्पॉर्टन्स दिनासतना ते देवाच्या उतराक प्रायोरिटी सगल्यांकीन सुबेज वॅल्यू दिनासतना तें आमी प्रॅक्टीस करूंक जावचें ना, तें आमकां वेव्हारांत घालूंक जावचें ना. बिकॉज जरी तर आमी देवाच्या उतराक कित्याक तरी इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय न्ही आमी. जरी तर देवाच्या उतराक सगल्यांकीन सुबेज इम्पॉर्टन्स दिना त्या उतराचो जागो आनी कितें घेतलो. तेन्ना मागीर देवाचें उतर सेकंड, थर्ड, फोर्थ येता. जें आमी टॉप प्रायोरिटी करता ताकाच आमी तितलें इम्पॉर्टन्स दिता. आतां एब्राहिमा कडल्यान आमी शिकतलीं जाल्यार पयलें लेसन आमचें हें देवाच्या उतराक सगल्यांकीन व्हडलो, सगल्यांकीन पयलो जागो दिवपाक, सगल्यांकीन चड इम्पॉर्टन्स दिवपाक. ओके. सो एब्राहिमान तें केलें. ओके. आनी मागीर आयलो आयझॅक. 100 वर्सांचे पिरायेर फायनली आयझॅक जल्मून येता. आतां आयझॅक जल्मल्या उपरांत पासून काबार सांग ना न्ही देवाचो आनीक एक एब्राहिमाक उलो येता अशें म्हणून जो पूत तुका फावो जाला तो पूत तूं आतां आपल्याक परत दी. त्या पुताची तूं बोली दी. आतां आरे बापरे 25 वर्सां आपूण तुका घट रावलां, तुज्या उतराचेर आतां आपणें भावार दवरला. फायनली आपल्याक जेन्ना पूत मेवला तेन्ना तूं म्हणटा आतां त्याच पुताची बोली दी, त्याच पुताक मार. अशें जावंक जाता न्हू. ह्यावूय सिट्युएशनान अब्राहमान कितें म्हणलें ना. एब्राहिम देवाचें उतर आयकता, इमिडिएटली दुसऱ्या दिसा सकाळचो भायर सरता देवान जें कितें सांगलां तें पुरें करूंक. एब्राहिम देवा लागीं झगडीं करिना. आरे तुवें म्हाका दिला पूत, आतां म्हजो एकलोच पूत आहा, तूं म्हणटालें म्हाका व्हडल्या राष्ट्रांचो बापूय केला, हें तें सगळें व्हडलें उलयतालो, आतां हें पोत्तून म्हाका तूं कितें सांगता. व्हडलें झगडीं मेळ्ळीं. एब्राहिमान कांयच करूंक वचना, ते देवा लागीं आर्ग्युमेंट करूंक वचना न्ही तो. जायते फावटी आमी हिंचता देवा कित्याक, why do you want me to do this, why is this situation coming in my life, we ask why. Abraham did not even ask that why.
Still, when he received the word to go and sacrifice his son, immediately the next morning, if you read the Bible in chapter 22, all these chapters from 12 to 22, please go and read it, because you will understand all of the different places where Abraham received God's word and how he obeyed God's word. कशे भाशेन एब्राहिमान देवाचें उतर मेळ्ळें, देवाचो उलो आयलो आनी एब्राहिमान देवाचें उतर कशें पाळलें तें ह्या सगळ्या चॅप्टरांनी मेवतलें. Very beautiful story of faith. From chapter 12, it ends at 22. You can go ahead also. 22 is where Abraham actually goes with Isaac, following God's word. जेन्ना देव म्हणटा आपल्या तुज्या पुताक आपल्याक दी, तेन्ना एब्राहिम इमिडिएटली दुसऱ्या सकाळीं उठ्ठा, डिले आनी करिना, भायर सरता. ओके. पूण जेन्ना भायर सरता तातूंत आनीक एक, तो लागीं पावता आनीक एक ताज्या भावार्थाचो एक एग्जाम्पल मेवता. ओके. सो एब्राहिम आयझॅकाक घेता आनी आपल्या 2 सर्वंटांक घेता आनी भायर सरता. ओके. जेन्ना तो लागीं पावता ज्या जाग्यार ताणें ती बळी दिवंक जाहली, थिंगासर तो म्हणटा आपल्या सर्वंटांक सांगता, तुमी हांगासरूच रावत, आमी दोगूय वेता, देवाक नमस्कार करता आनी आमी परतून येता. हातून न्ही जेन्ना आमी वाचतले तेन्ना क्लियर जातलें, एब्राहिम म्हणिना की तुमी रावात हांगासर, आपूण आनी आयझॅक वेता. ताणें म्हणूंक जातालें न्हू, वील ऑफर द सॅक्रिफायस, आमी बोली दिता आनी आपूण परतून येता. नो, तो म्हणटा तुमी हांगासर रावात, आमी वेता, देवाक नमस्कार करता, आमी परतून तुमचे कडेन येता. तर ताच्या उतरांनी पयले सुवातेर तो भावार्थ आपल्याचो उच्चारता. म्हणून आमी वेता पूण आमी परतून येता, नॉट हांव परतून येता न्हू, तो म्हणटा आमी परतून येता. कितले जाण गेले? दोगूच जाण न्हू, तो आनी आयझॅक. जरी तर एब्राहिम बिलीव करतालो आयझॅक आपले बराबर परतून येवचो ना म्हणून, जाल्यार तो म्हणटालो हल्लो हांव परतून येता. हांगासर तो म्हणिना हांव परतून येता, तो म्हणटा आमी वेता दोगूय जाण आनी आमी दोगूय जाण परतून येता. कित्याक तो जाण आहलो, प्रॉमीस कितें आहली, आपूण तुका, देवान म्हणलेलें आपणें तुका जायत्या राष्ट्रांचो बापूय केला. ओके. आतां आयझॅका पयलीं अब्राहमाक आनीक एक पूत जाल्लो, इश्मायल. पूण देवान म्हणलें जी बासावणी आपणें तुका केल्या, जी प्रॉमीस आपणें तुका केल्या, ती पुरी जातली इश्मायला कडल्यान न्हू पूण आयझॅका कडल्यान. तर एब्राहिमाक क्लियर आहलें, देवाचें उतर क्लियर आहलें, तूं व्हडल्या राष्ट्रांचो बापूय जातलोय, पूण तो जातलोय आयझॅका वरवीं. आतां जरी तर देव आयझॅकाची बोली दिवंक सांगता अब्राहमाक, जाल्यार देवान जी बासावणी केल्या ती पुरी जावंक पावची नासली न्हू. आयझॅकूच जितो ना जाल्यार आयझॅका वरवीं आपूण व्हडल्या राष्ट्रांचो बापूय कसो जातलो? सारकें न्हू. अब्राहमाक तो भावार्थ आहलो. देव सांगता खरो आयझॅकाची आपल्याक बोली दी. आयझॅकाची बोली दिली पासून जाल्यार, आयझॅक मेलो पासून जाल्यार देवाक आयझॅकाक परतून जिवो करचो पडटलो, बिकॉज देवान आपल्याचें उतर आपल्याक दिलां, आयझॅका वरवीं हांव व्हडल्या राष्ट्रांचो बापूय जातलो. हाचेर हो जावन आसलो अब्राहमाचो भावार्थ. ताका लागून जेन्ना त्या भावार्थान देवाच्या उतराक ताणें सगल्यांकीन व्हडलें चड इम्पॉर्टन्स दिलें, तेन्ना तो फॉलो करूंक पावलो न्हू. जरी तर अब्राहमान फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव करूंक नाहल्लें की आयझॅक मेलो पर्यान पासून देवाक ताका जितो करचो पडटलो, कित्याक आयझॅका वरवीं देवाचें उतर पुरें जातलें, जाल्यार तो भायरूच सरचो नाहलो. भायर सरलो पासून जाल्यार तो म्हणचो नाहलो आमी वेता आनी आमी परतून येता. पळय न्हू. जेन्ना आयझॅक पासून ताका विचारता, आतां आयझॅकाक हें सगळें खबर नासलें, आयझॅक ताजे बरोबर वेता खरो, पूण आयझॅक सगळें आल्तार लांकडां दावल्या उपरांत आयझॅक म्हणटा सगळें आमचे लागीं आहा, पूण ना तो मेंढरो. तेन्ना पासून अब्राहमान आयझॅकाक म्हणूंक जातालें तूं तो मेंढरो, तुजी आपूण बोली दिना. पूण तो म्हणिना. आपल्या उतरांनी अब्राहम केन्नाच उच्चारिना तूं मरपाचो हाय, तुजी बोली आपूण दिता, तूं म्हजे बरोबर आसचो नाय. ना, तो केन्नाच म्हणिना, बिकॉज तो ताच्या मनान शुअर आहलें की आयझॅका वरवीं आपूण जायत्या राष्ट्रांचो बापूय जातलो म्हणून. कित्याक
तें जावन आहलें देवाचें उतर अब्राहमाक मेळ्ळें पळय तें. सो जेन्ना आयजॅक विचारता सगलें आहा आमचे लागीं पूण ना म्हणटा ती मेन वस्त बोळयेचो मेंढरो. तेन्ना तो अब्राहम म्हणटा देव दितलो. अब्राहम म्हणिना तूं ती बोली. अब्राहम म्हणटा देव दितलो. आतां ह्या सगल्या एपिसोडांक लागून न्ही अब्राहम जितो आहलो तेन्ना कोणें ताका म्हणूंक ना फादर ऑफ फेथ म्हणून. तो मेल्या उपरांत ताज्या जिविताचेर कोणें नियाळ केलो तेन्ना ताका फादर ऑफ फेथ म्हणून नांव दिलें. वय न्हू. आतां ते फादर ऑफ फेथ आमी अब्राहमाक म्हणटा ह्या सगल्या ताज्या एक्शनांक लागून. हे सगळे जे एग्जाम्पल ताज्या जिवितान आमी पळयता भावार्थाचे ताका लागून अब्राहमाक फादर ऑफ फेथ म्हणटा. आतां ही जावन आहली अब्राहमाची स्टोरी. ओके. ना आतां आमी रोमन्सान या. रोमन्स चॅप्टर 4. आतां रोमन्स चॅप्टर 4 कितें केलां ही अब्राहमाची जी स्टोरी आहली न्हू आख्खी भावार्थाची तातूंत एक बरें एक्सप्लेनेशन दिलां. अब्राहमान कशे परी आपलो भावार्थ उजार केला, आपलो भावार्थ वेव्हारान घातलो. ओके. आतां तातूंतल्यान आमी आमचोय भावार्थ कसो वेव्हारान घालूंक जाय दिसना लेगून तेन्ना पासून भावार्थ आमी धरूंक जाय. तो अब्राहमा कडल्यान शिकतना कितें आमी लेसन्स अब्राहमाच्या भावार्थांतल्यान घेवपाक जाता तें पळोवया. ओके. प्रेज गॉड. हें आमकां मेवता रोमन्स चॅप्टर 4. Romans chapter 4 starting from verse 17. Okay, how many of us know what Romans 4:17 says? कोणाक खबर आहा Romans 4:17 कितें म्हणटा पळय तें? Praise God. Hallelujah. Can we read Romans 4:17? As it is written in the scripture, I have made you a father of many nations in the sight of him in whom he believed, that is God, who gives life to the dead and calls into being that which does not exist. Let's go to 18. Keep reading. 18 till 21. In hope against hope, Abraham believed. What did Abraham do? Believed. Okay. We'll go scripture by scripture very deeply. Okay. But pay attention to what is being read. Okay. Pay attention to. आमचे लागी आयज तो उलयता आपल्या बरयलेल्या उतरा वरवीं. ओके. पूण उतर सेम देवाचें उतर सेम उतर. ओके. तर अब्राहमाचो भावार्थ जे परी हांवें म्हणलां तो कित्याचेर दवरलेलो आसलो जें कितें देवाचें उतर ताणें आयकल्लें पळय ताचेर. एज इट इज रिटन, आय हॅव मेड यू द फादर ऑफ मॅनी nations. Now Abraham first of all believed on that. Now when we have to believe, जेन्ना आमी भावार्थ धरूंक जाय तेन्ना पयले सुवातेर आमचे लागीं आसूंक जाय देवाचें उतर. कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल एविडन्स जाय न्हू आमकां. भावार्थ धरता कित्याचेर दिसना त्या वस्तूंचेर. जरी तर वस्तू दिसता ताजेर त्यो स्वत मानव आमकां भावार्थाची गरज ना. त्यो आमच्या दोळ्यां फुडल्यान हा दिसता आमकां. ज्यो वस्तू दिसना ताचेरूच स्वत मानूंक आमकां भावार्थाची गरज. पूण ते दिसना ताचेर भावार्थ धरपाक आमकां जाय एविडन्स. तें एविडन्स देवाचें उतर. ओके. सो पयले सुवातेर जेन्ना आमी आमचो भावार्थ वेव्हारान घालतले तेन्ना पयलें सगळ्यांकून चड गरजेचें म्हणटा तें आमकां देवाचें उतर. ओके. आतां आमच्या सिट्युएशनान जायते आमची साबार भासांची सिट्युएशनां आसतलीं. त्या सिट्युएशनान जाचे कित्याचेर आमी भावार्थ धरता पयलें आमकां गरज देवाचें उतर. आमकां जरी खबर ना देवाचें उतर आमच्या सिट्युएशनान कितें उलयता जाल्यार ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची. देवाचें उतर ह्या म्हज्या सिट्युएशनान कितें उलयता, म्हज्या सिट्युएशना विशीं देवाचें उतर कितें सांगता, म्हज्या सिट्युएशनान देवाची प्रॉमीस कितें आहा तें जावन घेवपाक ती तुजी आनी म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. We have to go and find out what the word says, what God promises for my situation. That is
our responsibility to go and find out. Now for that, we have the Bible. Hallelujah. Now over here, the Bible is this fat. We cannot go and read the Bible, right? Yes? So you can take the help. I'm not saying this replaces the Bible, but you can take the help of the white book, because all of those are promises. Promises of God for different situation. Yes? We can take help. But it does not replace the Bible. White book, Bible ak replace korina. We can take the help of the white book to know what God promises for us. It is कोणे white book पळयला तर तुमकां खबर आसतली white bookan काय ना it's only scriptures, nothing else but scriptures. So we can take help. So what will that do is give us or tell us what God promises in our situation. आमच्या सिट्युएशनान देवाची आमकां भासावणी कितें आहा, देवाची प्रॉमिस आमकां कितें आहा ती आमकां पयले सुवातेर कॉमन येता. ओके, देवाच्याच उतरान कोण कितें सांगता ताचेर न्हू कोणें कितें सांगलें देव अशें उलयलां, देव तशें उलयलां. No, we are not going by what somebody else said and it is written in so and so book, and no. What is our source? The Bible, the word of God himself. Yes? So first of all, for the faith that we need to exercise, जो भावार्थ आमचो आमी वेव्हारान घालूंक जाय ताचें रूट सोदून काडूंक जाय आमी देव आमच्या सिट्युएशनान आमकां कितें भासायता पळय तें, आनी तें मेवता आमकां बायबलांतल्यान. हालेलुया. हेंच अब्राहमान केलें, आपलो भावार्थ देवाच्या उतराचेर थीर दवरलो. तर आमचो भावार्थ आमी देवाच्या उतराचेर थीर दवरूंक जाय. ओके, सो फर्स्ट पॉयंट वील रायट डावन. When we need to exercise our faith, you can write down, when we need to exercise our faith, then the first thing that we need is a word from God. A word from God. / His promise. / His promise. His promise. Hallelujah. So what's the first thing that we need? God's word, which is his promise regarding our situation. Okay, so that's the first thing that we need. Let's go ahead. When Abraham, first thing that he did was had the word of God as the root for his faith. Okay, next thing, go ahead. No, 17 only. As it is written, I have made you the father of many nations. After that, in the sight of him in whom he believed. That is God. In the sight of whom? God. In whom Abraham believed. That is God. Yes? So in the sight of God, who had made the promise. Yes? Go ahead. Who gives life to the dead and calls into being that which does not exist. Okay. Now over here it says Abraham believed in God. Now God, the same scripture says, gives life to the dead and calls into being things which do not exist. Hallelujah.
So that is God, who gives life to the dead, and he calls into being things which do not exist. Now over here what we are reading is from the AMP version. Okay, let's see this only one scripture in KJV, because that translation KJV for this scripture makes this point, the next point, very, very clear. As it is written, I have made thee a father of many nations. Before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. So God quickens the dead and calls those things which be not as though they were. So this is the second point. Okay, write down. The second thing is, when we exercise our faith, the first thing that we need is a word from God or his promise. The second is, we need to call things second, we need to call things. Call things. Which be not as though they were. Call things which be not as though they were. Now what does this mean? Call things meaning we speak about things in a way that even though they do not exist, we have to speak about them as if they already exist. Sorry, I forget I have to speak in Konkani. Okay? ज्यो वस्तू आमकां दिसना, आमी जेन्ना त्या वस्तूंचें उलयता तेन्ना आमी उलोवंक जाय एज इफ त्यो वस्तू ऑलरेडी आहा कश्यो. बिकॉज जेन्ना पळय आमी एग्जाम्पल पळोवंक गेल्यार, आमी जेन्ना कन्फेशन करता तेन्ना सगळीं कन्फेशनां पास्ट टेन्सान आसता न्हू. पास्ट टेन्सान आसता. Thank you, Jesus, that I have been healed. Past tense. Okay? Physically, आमकां दिसता जायत कसलें दुयेंस आहा, कसली दूख आहा. पूण आमी तोंडांतल्यान आमी कितें म्हणटा, कशे भाशेन आमी उलयता, जेजू तुज्या गाव्यांनी म्हाका पेकोवणी मेळल्या. सो जाचेर आमी विस्वास दवरता. जें कितें आमी मागता तें आमकां ऑलरेडी मेळलां कशें आमी उलयता. आनी जेजूय सांगता न्हू इन मार्क 11:24, when you pray, believe that you have already received what you have prayed for. जें मागण्यान तूं मागताय तें तुका मेळलें म्हणून तूं सोदमान. Now in this, when we confess, जेन्ना आमी आमच्या तोंडांतल्यानूच उच्चारता, जी वस्त पास्ट टेन्सान उलयता, जें मागणें आमी केलां तें मागणें आमकां ऑलरेडी मेळलें कशें उलयता, तेन्ना आमी आमचो भावार्थ उच्चारता. आमी म्हणिना आमकां प्रूफ जाय तेन्नाच आमी म्हणटलें आमकां पेकोवणी मेवली, आमकां बेसांव मेवलें, आमकां गिरेस्काय मेवली. आमी फकत देवाचें उतर घेता आनी तें आमच्या तोंडांतल्यान उलयता एज इफ तें ऑलरेडी घडोवन आयलां कशें. हें कितें आमी कित्याक करता? बिकॉज हें करपाचो कोणा कडल्यान शिकता आमी? देवा कडल्यान खूद. बिकॉज रोमन्स 4:17 कितें म्हणटा? गॉड क्विकन्स द डेड एंड कॉल्स थिंग्स वीच बी नॉट एज दो दे वर. ज्यो वस्तू नात खऱ्यो
पूण त्यो आसा कश्यो देव उलयता. जेन्ना प्रॉमीस केली देवान कितें म्हणलें, आय हॅव मेड यू द फादर ऑफ मॅनी नेशन्स. I have made you already, as if it's already done. God spoke in the past tense. I have made you the father of many nations. Now he said that when Isaac was not born only. But in God's side, it was already done. Correct? Now that is how God speaks. देव अशे भाशेन उलयता. जें कितें आपल्याचें उतर ताणें दिलां तें ऑलरेडी गॉडान आयलां कशें. आनी ताका लागून ताका इमिटेट करून, देवाकूच इमिटेट करून आमी सेम उलयता. जें आमी मागता देवाचे भासावणे प्रमाणें पळय, बिकॉज फर्स्ट मागणे पासून फर्स्ट स्टेप आमी फॉलो करूंक जाय. फर्स्ट कितें म्हणलां आमी, वी हॅव टू हॅव द वर्ड ऑफ. You can shift to AMP. In hope against hope, Abraham believed that he would become a father of many nations, as he had been promised by God. Okay, 1 second. Now, verse 18 says, in hope against hope. Okay, now Abraham did not, first of all, he was old. He did not have any hope of having children.
Okay, when you read from Genesis 12 and the subsequent chapters, you will come to know that Abraham देवाक म्हणटा पासून देवा तुवें म्हाका सगळें दिलें फकत दिवंक ना तो म्हाका एक पूत. ओके, सो एब्राहमाक होप पासून नाहलो की आपल्याक एक पूत कसलें दुयेंस आहा तशें ते लास्ट स्टेजीर आहा, ताका थोडेच म्हयने उरले आनीक जियोवपाक, आमच्यांनी आनीक कांयच करूंक जायना. तें जरी कोण आयकता आनी होप ना कहो दिसता न्हू. दोतोरांनी जरी कांयच करूंक जायना जाल्यार एक होप वी लूज होप कहो जाता. पूण देवाचें उतर जेन्ना आमी त्या सिट्युएशनान आयकता तेन्ना पयलें जें देवाचें उतर दितलें इज तो आमकां होप दितलो पोत्तून. बिकॉज त्या सिट्युएशनान देवाचें उतर आमकां कितें सांगतलें की म्हज्या गाव्यांनी तुका पेकोणी मेळल्या. सो लास्ट स्टेजीर आहा खरो, कोणीय जावं लास्ट स्टेजीर आहा खरो, पूण देवाच्या उतरांतल्यान ताका पेकोणी मेळोंक जातात. वय न्हू, ताका पेकोणी मेळोंक जाता. पेकोणीचें देवा ती पेकोणीची भासावणी जी देवान केल्या तातूंतल्यान पयलें मेळटा एक होप. ओके, आतां होपांतल्यान कितें जाता, होपांतल्यान आमच्या मोनान जें इमॅजिनेशन आहा, मोनान जें पिक्चर आमचें घडलेलें आहा तें चेंज जावंक लागता. कित्याक जें कितें आमी आयकता तातूंत आमच्या मोनान एक पिक्चर घडोवन येता न्हू. वय दोतोराचो रिपोर्ट सांगता तुजे लागीं आनीक 3 म्हयने आहा जियोवपाक, जाल्यार इमिडियटली कसलें पिक्चर फॉर्म जाता, 3 म्हयन्यांनी आपूण मोत्तलो. मागीर सो आतां म्हजे फॅमिली बराबर हांवें टायम सारूंक जाय. म्हजे उपरांत म्हजी फॅमिली कितें करतली, तांचो कुयदाद कोण घेतलो, म्हजीं भुरगीं कशीं शिकतलीं, म्हजे बायलेक कामाक वेंचें पडटलें, म्हज्या घोवा लागीं जातलें घर सांबाळपाक, असलीं सगळीं चिंतना येता न्हू. ती चिंतना कितें आमच्या मोनान एक इमॅजिनेशन घडटा. वय देवाचें उतरूय तेंच करता. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता ते देवाच्या उतराचे प्रमाणे आमच्या मोनान एक इमॅजिनेशन घडोवन येता. एक दुयेंसाचो रिपोर्ट सांगता 3 म्हयने उरल्या म्हणून. त्या सिट्युएशनान देवाचें उतर सांगता बाय द वोन्स ऑफ जीसस यू हॅव बीन हिल्ड. जेजूच्या गाव्यांनी तुका पेकोडी मेळल्या. आतां जरी तर आमी त्या देवाच्या उतराक अब्राहमा भाशेन सगल्यांकीन चड इम्पॉर्टन्स दिता, सगल्यांकीन वयलो जागो दिता, त्या उतरा प्रमाणे आमच्या मोनांतलें इमॅजिनेशन, आमच्या मोनांतलें चित्र चेंज जातलें न्हू. पयलें आहलें होपलेस इमॅजिनेशन, कितें जातलें हांव गेल्या उपरांत, म्हजीं भुरगीं, म्हजी बायल, म्हजो घोव. हातूंत आतां देवाचें उतर जेन्ना सगल्यांकीन बेज इम्पॉर्टन्स घेतलें तेन्ना तें पिक्चर चेंज जावन पेकोणेचें पिक्चर फॉर्म जातलें आमच्या मनान. वय समजता न्ही सगल्यांक. सो द फर्स्ट थिंग दॅट हॅपन्स इज द वर्ड ऑफ गॉड गिव्स अस दॅट होप सो दॅट द इमॅजिनेशन ऑफ आवर मायंड चेंजीस. द पिक्चर इन आवर मायंड चेंजीस. आमच्या मोनान इमॅजिनेशन आहा, आमच्या मोनान चिंतप आहा, आमच्या मोनान तें चित्र आहा तें चेंज जातलें जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकतलें. स्टेप 1 प्रमाणे देवाचें उतर आयकून तें आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारून कितें जातलें, आमच्या मोनांतलें पिक्चर चेंज जातलें. That is why Abraham was able to have hope against hope. What it means is he did not have hope, but when he received the word of God, he also received hope. That means his imagination changed. His imagination changed. Now that also for Abraham, for us, we have everything written in the Bible. We have everything written in the Bible. Abraham did not have that. All that Abraham had was God's voice. God was speaking to him at that time. Now, to change Abraham's imagination, Abrahamचे मोनांतलें चित्र चेंज करूंक देव परतून उलयलो आनी एब्राहमाक सांगलें, यू गेट आउट ऑफ युअर हावस एंड यू काउंट द स्टार्स. बिकॉज एब्राहमाच्या मोनान तें चित्र घडोवन येवपाक जाय न्हू. इफ ही हॅज टू हॅव होप, तें चित्र घडोवन येवपाक जाय. सो देव म्हणटा तूं घरांतलो भायर सर, तुजे दोळे वयर उबार, नोकेत्रां कितलीं आहा तुका तितली मेजूंक जाता, तितली तुजी सोंसत आसतली. सो एब्राहम जेन्ना चिंता, ओके देवान म्हणलां आपणें तुका व्हडल्या राष्ट्रांचो बापूय केला म्हणून, एके वाटेन आपल्याक पळोवंक जाता आपल्याक एकूय पूत ना.
पूण दुसरे वाटेन आपले लागीं हा देवाचें उतर जें सांगता आपल्याची संसद नोकेत्रां इतली जातली म्हणून. सो एब्राहिमाचें कितें पिक्चर कितें चेंज जाता. फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्या मनांतलें पिक्चर देवाचें स्टेपाना प्रमाणे देवाचें उतर तो त्या आपल्याच्या तोंडांतल्यान उच्चारता एज इफ तें ऑलरेडी जालां कशें. तें जाल्या उपरांत ताजें इमॅजिनेशन चेंज जावंक लागता. ओके. आतां जरी तर इमॅजिनेशन चेंज जातलें हातून दोन वस्तू लागतात. एक तर देवाचें उतर इमॅजिनेशन चेंज करता. बट चेंज जातलें इमॅजिनेशन जेन्ना आमी देवाच्या उतराक आमच्या सिट्युएशनाकीन सुबेज इम्पॉर्टन्स दिता, सुबेज वॅल्यू दिता. कित्याक आमी कितें कन्सिडर करता बेस्ड ऑन दॅट आमचें इमॅजिनेशन घडोवन येतलें. आमी जरी दोतोराचो रिपोर्ट कन्सिडर करता आमचें इमॅजिनेशन जातलें दोतोराच्या रिपोर्टाचे प्रमाणे. आमचे कुडीन आमकां कितें फील जाता ते प्रमाणे, कसली दूख आहा, कसले सिम्टम्स दिसता ताजे प्रमाणे आमचें इमॅजिनेशन घडोवन येतलें जेन्ना आमी त्या रिपोर्टाक त्या सिम्टमांक चड वॅल्यू दिता. पूण दुसरे वाटेन जरी आमी देवाच्या उतराक चड वॅल्यू दिता जाल्यार आमचें इमॅजिनेशन देवाच्या उतराचेर धरलेलें जातलें. सो हातून आमी चॉयस करूंक जाय. आमी कित्याक चड वॅल्यू दिता पळय तो आमचें मन कित्याचेर धरलेलें आहा पळय तें एक तर त्या रिपोर्टाचेर ऑर आमच्या सिट्युएशनाचेर ऑर आमच्या सिम्टमाचेर ऑर आमच्या प्रॉब्लमाचेर ऑर देवाचें उतर आमकां कितें सांगता ताचेर. जेन्ना तो आमी चॉयस करता ताचेर आमी कितें चूज करता ताचेर आमचें इमॅजिनेशन शेप जावन येतलें. ओके. Everybody understood? The choice that we make, whether to focus on our situation or our problems or the word of God, will determine the imagination that we have in our mind. Okay? So for that, we have to constantly make an effort to not consider what we are seeing, feeling, and experiencing, because those things go against the word of God. Now Abraham, if you read ahead, he hoped against hope. Continue from there. In hope against hope, Abraham believed that he would become a father of many nations, as he had been promised by God. So numberless shall your descendants. Without becoming weak in faith, he considered his own body now as good as dead, since he was 100 years old, and deadness of Sarah's womb. One sec. Yeah. So he had, what did his situation say? On one side, he obviously had his situation. He was old. Now already 100 years old. Okay. Sarah was 10 years younger to him. So Sarah was 90 years old. First of all, his body is old. At that old age, we cannot hope to have children, right? At the age of 90, we cannot hope to have children. He could see that. He could see that his body was old. Sarah's womb was dead. That Sarah, he could see that situation. Taka te situation popak zatale. But ताणे तो चॉयस केलो नॉट टू कन्सिडर ते सिट्युएशन जें ताका एके वाटेन दिसतालें तें कन्सिडर करिना जावन देवाच्या उतराचेर पावार दवरपाक, देवाच्या उतराचेर थीर रावपाक. It says he continued to believe. He did not become weak in faith, it says. When he considered his own body and the deadness of Sarah's womb. ताणें पळयलां खरें तें आपल्याची कूड पिरायेन वाडल्या, आपल्याचे गोरकांनी कोणें ताज्या कुसव्यान आनीक जीव ना, पळयलां खरें. पूण he did not give any importance to that. He only gave importance to God's word, believing that
when God promised, God will fulfill his word. जें देवान बासायलां, जें देवान प्रॉमिस केल्या ती देव पुरी कोत्तोलोत. हो जावन आहलो अब्राहमाचो भावार्थ. ओके, सो पयले सुवातेर जेन्ना आमी आमच्या सिट्युएशनान देवाचे प्रॉमिस घेता आनी सेकंड ती आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारता एज इफ ती ऑलरेडी गॉडान येयल्या कशी. तिसरें, आमी एक कॉन्शियस एफर्ट करूंक जाय जें देवाच्या प्रॉमिसा अगेन्स्ट आमकां दिसता, आमकां फील जाता तें इग्नोर करून देवाच्या प्रॉमिसाचेरूच आमी थीर रावपाक. जायते फाटीं आमचो बॅटल येता ह्या जाग्याचेर वेर वी हॅव टू कंटिन्यू स्टेईंग फर्म ऑन द वर्ड. देवाच्याच उतराचेर आमचो भावार्थ आमी थीर धरून रावूंक जाय. पूण दुसरे वाटेन आमकां आमचें सिट्युएशन आमचे लागीं उलयता, आमचे सिम्टम्स आमचे लागीं उलयता, आमचे प्रॉब्लम्स आमचे लागीं उलयता. तेन्ना आमचो तो चॉयस जावन आहा वेर वी फोकस. Where we focus. That is why the battle over here is in our mind. Focus खंयसरल्यान कोत्ता आमी, meditate आमी खंयसरल्यान कोत्ता, in our mind, right? That is where the battle comes, in our mind. But it is a conscious choice that we have to make to give more importance to the word of God than what we see. देवाच्या उतराक जें कितें आमकां दिसता, आमी अनुभवता, आमकां फील जाता ताजेकीन सुबेज इम्पॉर्टन्स दिवपाक. एंड वी गिव दॅट इम्पॉर्टन्स विथ आर टायम, एंड विथ आर थॉट्स. नाव इफ वी हॅव 24 hours, दिसांतल्यान 24 वरां आहा आमचे लागीं. ओके, आनी आमी कसल्या प्रॉब्लमांतल्यान वेता. त्या 24 वरांतलीं सुबेज वरां आमी कित्याक दिता काय? सुबेज वरां आमी कित्याचेर कितें चिंता काय? आमचो प्रॉब्लमा वयर चिंता ओ देवाच्या उतराचेर चिंता? आमचे लागीं आनीक कितें आहा? टायमा शिवाय आमचे लागीं आनीक एक्चुली कांयच ना न्हू. जें कितें आहा तें टेम्पररी. पयशे जावं, रिलेशनशीप जावं, सगल्यो टेम्पररी. ओके, आमी मेल्या उपरांत त्यो कांयच फायद्याच्यो ना आमकां. फकत ह्या आमकां हा तो देवान सगळ्यांकीन आमकां इम्पॉर्टंट आमकां करन्सी दिल्या ती टायम. 24 वरां ती तुजे लागीं 24 वरां आहा, म्हजे लागीं 24 वरां आहा, तुमचे लागीं 24 वरां आहा. वय न्हू, सगल्यांक आमकां सेम करन्सी दिल्या 24 वरां. आतां 24 वरांनी आमी कितलीं वरां प्रॉब्लमांक दिता, कितलीं वरां देवाच्या उतराक दिता, तो चॉयस आमचे लागीं आहा न्हू. येस, आनी जाका आमी सुबेज वरां दिता तितलें तें वाडटलें. जरी तर प्रॉब्लमाचेरूच चिंतून, प्रॉब्लमाचेरूच उलोवन आमी प्रॉब्लमांक सुबेज वरां दिता जाल्यार तो प्रॉब्लम वाडटलो. पूण प्रॉब्लम आहा खरो, प्रॉब्लम खंयचो वचोंक ना, प्रॉब्लम आहा खरो, पूण त्या प्रॉब्लमांतल्यान पासून आमी सुबेज वरां देवाच्या उतराचेर चिंतोन सारता, देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारून सांगता जाल्यार ते देवाच्या उतरांची पदवी आहा ती वाडटली. देवाच्या उतरांची पदवी आहा ती वाडटली. आनी देवाच्या उतरांतली पदवी त्या प्रॉब्लमांक खातेली. हालेलुया. सो चॉयस आमचे लागीं आहा. दर एकल्या कडेन आमी कोणाक सुबेज टायम दिता, प्रॉब्लमांक ओ देवाच्या उतराक? आमी कोणाक सुबेज इम्पॉर्टन्स दिता, प्रॉब्लमांक ओ देवाच्या उतराक? एब्राहमान कितें केलें? प्रॉब्लम दिसतालो खरो, पूण प्रॉब्लमांक इम्पॉर्टन्स दिना जावन देवाच्या उतराक एब्राहमान सगल्यांकून चड इम्पॉर्टन्स दिलें. ओके, सो रायट डावन. थर्ड do not consider circumstances which are contradictory or opposing to the word of God. Third, do not consider
circumstances which are contradictory or opposing to the word of God. Now, when I say consider, it means to give it thought and time. Hallelujah. You can write that also, because it is very important. Abraham, he could see his situation, but he did not consider it. He considered only the word of God. Consider means to, in simple words, to meditate on it. Consider means to meditate on it. So that's the third thing that Abraham did. He guarded his thoughts by focusing on God's word. That is why he was able to hope against hope. Hallelujah. Let's read ahead. But he did not doubt or waver in unbelief concerning the promise of God. He grew strong and empowered by faith. Okay. Now, what all has Abraham done? Abraham has first of all received a word from God. Abraham हांग पयलें देवाचें उतर मेळ्ळां. ओके. ते देवाच्या उतराचेर तो थीर रावन आपल्या तोंडांतल्यान तें देवाचें उतर घोडोन येयलां कशेंच तो उलयता. ओके. मागीर तो आपल्याचें मोनान जें चिंतप आहा, आपल्याच्या मोनान जें पिक्चर आहा तें गार्ड कोत्ता. So that imagination is aligned with the word of God. देवाच्या उतराचेर दवरलेलें ताजें इमॅजिनेशन तो घडोवन हाडटा. आनी हें जो जेन्ना एब्राहम कोत्ता तेन्ना कितें जाता, ताजो भावार्थ आलो ना. वयल्यान तो भावार्थान थीर जाता. बिकॉज ताजें मन कित्याचेर दवरलेलें आहा, सगलो गोत ताजें मन दवरलेलें आहा, ताजीं उतरां दवरलेलीं आहा देवाच्या उतराचेर. तेन्ना ताजो भावार्थ तो थीर जाता. तो भावार्थ आलो ना. ओके. Let's read ahead. Giving glory to God, being fully convinced that God had the power to do what he had promised. Okay. Now, when Abraham did all of these things, जेन्ना एब्राहमानी हें सगळें केलें, देवाच्या उतराचेर थीर रावलो, तें आपल्या तोंडांतल्यान उचारलें, आपल्यान चिंतप देवाच्या उतराचेर दवरलें, तेन्ना ताजो भावार्थ वाडलो, ताजो भावार्थ गोट जायत गेलो. ताणें आनीक एक केलें, एक स्टेप, चवथो स्टेप, ही गेव ग्लोरी टू गॉड. रायट डावन. फोर्थ, give glory to God. Fourth, give glory to God because he has already fulfilled all his promises. He has fulfilled all his promises to us in Christ Jesus. He has fulfilled all his promises to us in Christ Jesus. Okay. Now, Abraham gave glory to God. What does it mean to give glory to God? It means to praise him and to thank him. Now, when we say, we don't simply say, आमी फकत म्हणिना न्हू, जेजू तुवें हेज्या गाव्यांनी
म्हाका पेकोवणी मेवला. आमी म्हणटा थँक यू जीजस फर्स्ट ऑफ ऑल. थँक यू जीजस दॅट बाय युअर वोन्स आय एम हिल्ड. जेजू तुका दिनवासता कित्याक तुज्या गाव्यांनी म्हाका पेकोवणी मेवल्या. सो वेन वी से थँक यू, वेन वी गिव प्रेज टू गॉड, वी आर गिविंग ग्लोरी टू हिम. Why are we giving glory to him? Because he has fulfilled all of his promises. Now, when we read in the scripture, at the time of Abraham, Jesus Christ had not yet come, no? Yes? So Abraham believed that God is going to fulfill his promise. Yes? But for us now, Jesus has come, he has died for us, he is raised to life again, and in him we have a new life. जेजू क्रिस्तान आमकां नवो जोल मेवला. आनी ताका लागून थ्रू जिजस क्रायस्ट, जेजू क्रिस्ता वरवीं देवान ज्यो ज्यो बासाण्यो केल्ल्यो आहा त्यो सगल्यो देवान आतां ऑलरेडी फुलफील केल्ल्यो आहा. ताका लागून एफिशियन्स 1:3 आमकां म्हणटा गॉड हॅज ब्लेस्ड अस विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. देव, Ephesians 1:3 does not say God will bless us, it says God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly through Jesus Christ. Now because Jesus has already come on earth, Jesu already आयलो, आमच्या पातकांपासून आमच्या जाग्यार तो कुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवनपण जावन ताजें जिवीत आतां आमकां दिलां आनी थ्रू हिम आमकां एक नवो जोल मेवला. ताका लागून ज्यो बासाण्यो देवान आमकां केल्या त्यो ऑलरेडी फुलफील केल्ल्यो आसात. ताका लागून आमी म्हणटा थँक यू फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड बाय सेईंग थँक यू, बाय प्रेजिंग हिम, वी आर गिवींग ग्लोरी टू हिम. एब्राहिमान तेंच केलें. ही गेव ग्लोरी टू गॉड बिकॉज ही वॉज कन्विन्स्ड. ताका डावट नाहलो दॅट गॉड वील maybe fulfill, maybe not fulfill. No, he did not even have that doubt. ताका तो doubt पासून नाहलो. तो he was fully convinced that God is able to perform what he has promised. God is able to fulfill what he has promised. That was Abraham's faith. Now when we exercise our faith, आमी जेन्ना आमचो भावार्थ उच्चारता, आमचो भावार्थ वेव्हारान घालता, तेन्ना आमी सेम करता. थँक यू म्हणटा जेजूक, ताका आर्गां दिता. कित्याक जेजू वरवीं सगल्यो प्रॉमिसीस ज्यो देवान केल्ल्यो आहा, जावं पेकोवणेच्यो, जावं पयशांच्या बेसांवांच्यो, जावं रिलेशनशिपाच्यो, जावं कामान, जावं बिजनसान, ज्यो देवान प्रॉमिसीस केल्ल्यो आहा त्यो जेजू वरवीं ऑलरेडी फुलफील केल्ल्यो आहा. त्यो ऑलरेडी फुलफील केल्ल्यो आहा. जेजू वरवीं सगलीं बेसांवां आमकां ऑलरेडी देवान दिल्लीं आहा. जेन्ना आमी थँक्यू म्हणटा, जेन्ना आमी आर्गां दिता, तेन्ना त्या भावार्थान आमी ओडून घेता. ज्यो बेसांवां देवान आमकां ऑलरेडी दिल्लीं आहा तीं आमी थँक्यू म्हणून आमच्या आमचो भावार्थ वेव्हारान घालून त्यो बेसांवां आमी ओडून घेता. हालेलुया. सो अब्राहमान कितें केलें? फर्स्ट ऑफ ऑल ताजो भावार्थ कित्याचेर, ओके, आतां थॉमसाक उगडास हांव विसरल्यात आहा न्हू थॉमस मनान. थॉमसान कितें म्हणलें? जे मेरेन आपूण पळयना ते मेरेन आपूण विस्वास दवरचो ना. ओके. तो जेजू म्हणटा उणो भावार्थ पासून न्ही, तो सारको भावार्थ नाहलोलो. ओके. पूण थॉमस ताजेरूच रावंक ना. आमी जाणो थॉमस इंडियेक पासून आयलो जेजूचो गॉस्पल पुरगोटूंक, वय. सो ताणें करेक्शन केलें, थॉमसान करेक्शन केलें. ओके. पूण दुसरे वाटेन आहा एब्राहमाक कोणें कांय प्रूफ नाहलो, फकत आहलें तें देवाचें उतर. सो एब्राहमान आपलो भावार्थ वेव्हारान घातलो, देवाच्या उतराचेर धरून, देवाच्या उतराचेर थीर रावन. जेन्ना देवाच्या उतराचेर तो थीर रावलो, तो आपल्या तोंडांतल्यान आपणें ताणें तोंडांतल्यान आपणें उच्चारणी केली एज इफ देवाच्या उतरान जें भासायल्लें आहा तें ऑलरेडी गॉडान आयलां कशें. ओके. हें कित्याक देवूय तेच भाशेन उलयता. देव आपणें जें उतर भासयलां तें फुलफील जालां कशें उलयता आनी देवाक इमिटेट करून आमी तेच भाशेन उलोवपाक गरज. आमकांय तोच उलो. जी भासावणी देवान दिल्या ती ऑलरेडी फुलफील जाल्या म्हणून आमी आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारूंक.
ओके, जेन्ना आमी तें कोत्ता तेन्ना आमच्या मनान जें चित्र आसता तें जातलें देवाच्या उतराचेर घडलेलें. आमच्या जिवितांत प्रॉब्लम आमकां दिसता जायत, सिट्युएशन डिफिकल्ट दिसता जायत, सिमटम्स दिसता जायत, जिवितांत कितें रॉंग दिसता जायत, पूण आमचो फोकस ताजेर वचना जावन जितलो टायम आनी जितलें मन आमी देवाच्या उतराक दिता तितलें आमचें चिंतप आनी आमचीं उतरां देवाच्या उतराचेर दवरलेलीं जातलीं. ओके, आनी जेन्ना आमचें चिंतप आनी आमचीं उतरां देवाच्या उतराचेर दवरलेलीं जातलीं तितलो आमचो भावार्थ घोट जायत वेतलो, तितलीं आमी भावार्थान वाडत वेतल्या. आनी जेन्ना आमी भावार्थान घोट जाता तेन्ना आमी देवाक आर्गां दिवंक गरज, देवाक दिनवास दिवंक गरज. बिकॉज कारण आमी दिनवास दिता कारण देवान जेजू वरवीं आपली सगल्यो बासाण्यो ज्यो आसा त्यो फुलफील केल्ल्यो आहा. ऑलरेडी जेजू वरवीं सगल्यो बासाण्यो फुलफील केल्ल्यो आहा. ओके, सो असो करून आमी आमचो जो भावार्थ आहा तो वेव्हारान घालता. आतां पयलेंत आमी कितें म्हणलेलें, कोश त्रास येता खरें, पूण त्या कोश त्रासाचेर जेजू वरवीं आमी जांकां नवो जोल्म मेवला, जी बॉर्न अगेन आमी म्हणटा, तांचो भावार्थ त्या कोश्टांचेर जैत वता. ओके, जरी तर आमच्या कोश्टांचेर आमी जैत वतल्या जाल्यार आमचो भावार्थ वेव्हारान घालून आमकां गरज. आनी आमी आमचो भावार्थ वेव्हारान कसो घालतलो, एब्राहिमान घातला पळय तसो. हे जे आमी रोमन्स 4:17 पॉयंट्स घेतल्या, 4 पॉयंट, तातूंतल्यान आमी आमचो भावार्थ वेव्हारांत घालता. थॉमसा भशेन जायना जावन एब्राहिमा भशेन जावन. हालेलुया. प्रूफ सोदिना जावन, पूण प्रूफ नासतना लेगून आमचो भावार्थ आमच्या देवाच्या उतराचेरूच थीर रावन. हालेलुया. सो 4 पॉयंट कितें ते. फर्स्ट पॉयंट कितें, फर्स्ट पॉयंट कोण सांग म्हाका. फर्स्ट पॉयंट, when we exercise our faith according to have the word of God, which is his promise. Now this is very important. Okay, the word of God is a promise. Okay, and when God makes a promise, he always keeps his promise. Hallelujah. God will not go against his word. God देव आपल्या उतरा against वेंचोना. So the word of God is his promise. Okay, that's the first. Second, call things which be not as though they were. What does that mean? We speak in the past tense, or we speak as if the promise is already fulfilled. As if the promise is already fulfilled. As if it's already done. That we have already received what we are praying for. We speak like that. Hallelujah. What's the third step? Do not focus on, do not consider circumstances contradicting or opposing to the word of God. Those are all of the situations, all of those problems, all of those symptoms, everything that we can see through our eyes, that we can feel with our senses, that go against the word of God. For Abraham, it was his own old body. It was the deadness of his wife's womb. That against the word of God. So ताणे कित्याचेर भावार दवरलो? एब्राहिमान आपल्या दोळ्यांनी दिसतालें, आपल्या कुडीन फील जातालें, ताचेर न्हू, पूण दुसरे वाटेन जें देवाचें उतर आहलें, देवाचें जो प्रॉमीस आहली, आपणें तुका व्हडल्या राष्ट्रांचो बापूय केला, ताचेर. हालेलुया. And fourth, we give glory to God. Hallelujah. Why do we give glory to God? He has already fulfilled all his promises in Christ Jesus. So now you see the connection between
the second point, and the fourth point. In the second point, we say, we speak as if the promise is already fulfilled. Why? Not simply. Not simply. Because, according to the fourth point, we know that today, God has actually really fulfilled all his promises in Jesus Christ. Through Jesus Christ, we have healing. Through Jesus Christ, we have prosperity. Through Jesus Christ, we have acceptance in our relationships. Through Jesus Christ, we have success in everything that we do. जेजू वरवीं आमकां पेकोणी, आमकां भलायकी, आमच्या बिझनेसान जें कितें आमी वावर करता तातूंत सक्सेस, तातूंत सुफलता कोणा वरवीं? जेजू वरवीं आमकां ऑलरेडी देवान दिल्ली आहा. That is why we speak as if it's already done. We cannot see it, but we have the word of God which says, which is that scripture which says all promises are a yes and amen in Jesus Christ? Find out, no? So, in Jesus Christ, we know that God has fulfilled all of his promises. And that is why we give glory to him. Hallelujah. 2 Corinthians 1:20, read it. 2 Corinthians 1:20. Yeah. For as many as are the promises of God. As many of a some which are the promises of God. As many. What does it mean? As many. All of them. As many. It does not have to be 100. It can be thousands. Even if it's thousands, even if it's lakhs. As many are the promises of God. In Christ they are. Or they will be. What does it say? They will be or they are? They are. They are means what? They are there in the present, right now. Not in the future. If the scripture said it, they will be, then it would have been in the future. The scripture says they are. That means they are right now in the present. What are they? In Christ they are all answered yes. So through him, we say our amen to the glory of God. So as many are the promises of God. Now, like I said in the beginning, now it is your responsibility, it is my responsibility to go and find out all his promises for us. They are all there in the Bible. We have to go and find out what God promises in our situation. And as many as those promises are, they are all answered a yes in Jesus Christ. Because Jesus Christ died for us. He took our place on the cross. All of those promises are now a yes. They are answered. When we take a promise and we say, God, thank you that you have fulfilled this promise. What we do is, first of all, we believe. जेन्ना आमी कितल्योय प्रॉमिसीस जावं त्यो देवान जितल्यो आमकां प्रॉमिसीस दिल्या थोड्योच न्ही जावं जितल्यो प्रॉमिसीस त्यो जेजू क्रिस्तान देवान ऑलरेडी आन्सर केल्ल्यो आहा. ओके, जरी तो देवान आमकां प्रॉमीस केल्या तुमकां भलायकी मेवतली, तुमकां पेकोणी मेवतली, तुमकां जावं कसलीय प्रॉमीस जावं देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं त्यो ऑलरेडी आन्सर केल्ल्यो आहा. आतां त्यो आमी रिसीव करता जेन्ना आमी भावार्थान आमचें एमॅन म्हणटा आनी ताका ग्लोरी दिता, ताका थँक्यू म्हणटा, ताका प्रेज दिता. तेन्ना आमच्या भावार्थान आमी देवान ज्यो प्रॉमिसीस आन्सर केल्ल्यो आहा त्यो आमी मानून घेता. फॉर हूज ग्लोरी? गॉड्स ग्लोरी. आमकां त्यो वावर करूंक पडना. वी डोंट हॅव टू वर्क हार्ड. आमकां तो कोश त्रास सोंसूंक गरज ना टू अर्न दोज प्रॉमिसीस, त्यो जोडून घेवपाक. त्यो जेजू क्रिस्ता वरवीं देवान ऑलरेडी दिल्ल्यो आहा. आमी आमच्या त्यो भावार्थान मानून घेता. हालेलुया. सो 2 Corinthians 1:20. 2 Corinthians 1:20 says, all of God's promises, as many as they are all answered yes in Jesus Christ. And we
say our amen and receive them. Hallelujah. Hallelujah. आता homework. Homework not just for one day, but for all the days. What do we have to know more and more? The promises of God. Yes? Hallelujah. Because the more we know the promises of God, the more we can say amen. The more goodness we will experience in our life. So homework जेन्ना घरा येतली एका दिसाचो न्ही हांव चॅक करपाचो ना दर एकल्याची आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी हा म्हणटोच वी गो अँड फायंड आउट वॉट गॉड हॅज प्रॉमिस्ड देवान कितें आमकां बसयल्लें हांव पळय तें हालेलुया आनी त्या दर एका प्रॉमिसाचे आमी आमच्या भावार्थान आमी आमच्या जिवितांत बरेपण अनुभवपाचें हालेलुया थँक्यू जीसस प्रेज गॉड कोणा लागीं क्वेश्चन्स आहा हालेलुया कोणाक भूक लागल्या हालेलुया एक थँक्सगिवींग प्रेयर करुया आनी मागीर आमचो ब्रेक घेवया मोगला बापा दिनवासता तुका हें सोत तुज्या राजाचें तुवें आमकां ह्या वेळार शिकयलां ताचे पासत मोगला बापा तुका दिनवासता ह्या सोतान पदवी जी आहा ती तुवें आमकां उक्ती केल्या मोगला बापा तुवें आमकां शिकयलां कशे परीन तुज्या उतराचेर आमी थीर रावन आमचो भावार्थ आमी वेव्हारांत घालूंक जाता पळय तो मोगला बापा ह्या वेळार आमी डिक्लेअर करता आमी जेन्ना ह्या जाग्यायल्यान भायर सरतलीं तेन्ना ही तुजी शिकवण आमचे सांगाता घेवन वयतली आनी जी तुजी शिकवण भावार्था वरवीं तुवें आमकां दिल्या ती आमी वेव्हारांत घालतलीं आमचे शक्तीन न्हय पूण कित्याक तुजी शक्ती पवित्र आत्म्याची शक्ती आमचे सांगाता आहा हो पवित्र आत्मा तुवेंनूच आमकां बसयलाय आनी तो आमच्या जिवितांत दर एके घडये आमकां हेल्प करता तर जेन्ना आमी भावार्थ पासून आमी तुज्या उतराचेर वेव्हारांत घालतले थीर रावतले तेन्ना तुज्याच पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमी हें सगळें करूंक पावतले पवित्र आत्म्यान तुका दिनवासतान तुज्या आसण्या पासत आमच्या जिवितांत तूं आमकां सगळ्या आमच्या घडयांनी हेल्प करताय देवाचें उतर तूं आमकां शिकयताय देवाच्या उतराची जेन्ना आमकां गरज पडटा तेन्ना तूंच आमच्या मनांत देवाचें उतर हाडटाय तुका दिनवासता पवित्र आत्म्या आनी तूं आमचे सदांच आमचे सांगाता आसता म्हणून तुका दिनवासता हे मागणें हांव कोत्ता आमच्या क्रिस्ता जेजूचे नांवी आमेन हालेलुया हालेलुया कॅन वी गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू गॉड